बरो मरे सिंगम हो मिनिस्टर काल मरे आम बेगीन भाय सरले कित्याक बजेटाचे उलोवपा आज प्रिपरेशन दवरलें पूण हांवें भायर सरता आसतना चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट मारलो तुमी जाल्लें ते कडेन की तेणें गोंयकारांक टेररिस्ट म्हळें म्हण तेणें म्हळें की वेन्झी उलयल्लो तेजी आपण रिप्लाय दिलो म्हण तुमी चोयलें जातलें की हांवें कितें म्हणलें हे भाशेन जरी तर आम हजारभर गोंयकारां जरी तरी हाडले जाल्यार तुमी कितें कोतले आनी तेणें तेजेर मागीर म्हळें की ते टेररिस्ट वर्ड उजार केले म्हणजे बीजेपीचे लोक भितर येले जाल्यार ते लॉयलिस्ट आनी आम गोंयकारां हाडले जाल्यार ते टेररिस्टू तुमी बीजेपी लोक हाडायचे ते लॉयलिस्ट आनी आम गोंयकारां हाडले जाल्यार ते टेररिस्ट आनी हांवें 1000 लोक भितर हाड म्हणले ते भितर कितको येतले पास नासता पास बी काडून हाडले न्हू भितरू सो हांवें 1000 लोकां हाडले जाल्यार तेंका तुवें टेररिस्ट म्हणपा जाय सो आय थिंक वी कंडेम दिस स्टेटमेंट ते ओग्गी बसतले बोळ घालचे ना 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 बट गोंयकारां समज पास काडूंच हाडले जाल्यार ते टेररिस्ट जाले यू कॅनॉट से दॅट यू रिप्लाय टू वेन्झी स्टेटमेंट न्हू वेन्झीन कितें म्हळें वेन्झीन म्हळें आज 4-5 जाण येयले हाल आख्खे आम गोंयकारां हाडले अरे गोंयकारां हाडले म्हणजे गोंयकार जाग कोणाक येत होतो तो उंचा तो लोकांगे जाग न्हू गोंयकारांगे जागो तूं जाय गोंयकारांगे जागो सगळ्या तरी तर आमी थिंग एसेंब्लींत हाडले उंच पास काडून तुगे गांवचे मुगे गांवचे तेंक टेररिस्ट म्हणपाक जायना कितको टेररिस्ट जाले ही फकाण कोताय एमको मरे हेंक प्रॉब्लम जाले ते हे आज वोटरां देखून टेररिस्ट म्हणपाक लागले आनी मागीर घुसपाय जाय तेणे काल म्हटलं की आपण टेररिस्ट अशें म्हणूंकूच नाशिल्लें कितें म्हळी कितें कितें म्हटलं पळय ताका तेणें रिप्लाय दिलो कितें म्हूण रिप्लाय दिला तेंका टेररिस्ट हांवें म्हळां 1000 लोकां आम हाडले जाल्यार तेणें कितें म्हळें ते 1000 लोक टेररिस्ट जाले म्हणून सीएम टेररिस्ट म्हणटा म्हणून तेजे सीएमान रिप्लाय दिला कितें म्हणटा तुवें म्हटलेलें की सीएम लोकांक ते येयल्ले तेंकां सीएमान टेररिस्ट म्हटले असो तुवें जो स्टेटमेंट आनी आतां ती मुजे घाता चोय असो सीएम सांगता असो सीएम सांगता रे चोय रे तूं आतां उलयत तूं चोय मरे व्हिडिओचेर तुमी गायलो तो हांवें तेतूच म्हळां की 1000 लोकां हाडले 1000 लोकां हाडले तेणे ते मागीर टेररिस्ट वर्ड तेणे म्हणलो हांव कितको म्हणटलो तूं स्पिकरांनी हावजान क्लॅरिफिकेशन दिला की सीएमाचो मिसकोट केला मिसकोट तेणे मिसकोट केला हांवें मिसकोट केला मिसकोट केला विजयाचें नांव मुखार येता विजयान एपोलॉजी मागूंक कशें दिसता विजयाचें नांव मुखार दॅट इज हीज हे आयकता की युनायटेड ऑपोजिशन पूण एसेंब्लीन कशें आसा सध्या चल्ला ताजेर काय तुमी काँग्रेस सेपरेट आसा तुमी सेपरेट आसा चोय हांवें हेज्या पयलीं सांगलो लेजिस्लेटीव विंग जे आहा ते गोंयच पासत एकठांय आसलें आसतलें आनी हेज्या मुखार सदां आसपाकूय जाय लेजिस्लेटीव विंग कित्याक इश्यूआ लागून काल तुमी चोयलें जाल्यार जेन्ना आमी बजेटाचेर उलयल्ले बरे भाशेन 2-3 पॉयंट हांवें मांडले मागीर विरेशान मांडले युरीन मांडले एकल्यान आपले सिस्टमॅटिकली मांडले इट वॉज एक्चुअली जस्ट द सेकंड डे सो वी हॅव सिस्टमॅटिकली डन द फ्लोर मॅनेजमेंट ताकी सगळ्यांक स्पेस मेळपाक आपल्या गेलो जो पॉयंट मांडपाक ओवरलॅप जायना जावपाक एंड डे बाय डे वी आर डुईंग दॅट ऑल्सो आजी चोयतले तुमी वी आर नॉट रशिंग एंड पुशिंग इच अदर विजय सरदेसाय युनायटेड ऑपोजिशनान आसा सी हियर इट इज लेजिस्लेटीव विंग न्ही विजय जावं युरी जावं विरेश जावं हांव जावं सगळ्यो चारी पार्टी वी आर लेजिस्लेटिवली ट्रायंग टू एप्लाय आवर मायंड्स टू कॉर्नर दीस गव्हर्मेंट एंड वी आर डुईंग इट न्हू सो हितून फुटी जावपाक जायना इट इज फॉर द लेजिस्लेटीव पर्पज सो तुमी लेजिस्लेटीव विंग सदां आशिल्लें आसतलें कितें सदां आशिल्लें पॉलिटिकल विंग कितें डिसिजन घेतले पॉलिटिकल पार्टीज घेताय न्ही कोण कोणा वोट मारतलो कितें अलायन्स करतलो कोण हुच सीट शेअरिंग जातलें कोंडा जाच पयलीं सीट शेअरिंग जातलें ते काँग्रेस कितू सीट आमकां दितले आमकां कितू सीट हेंक दितले आरजी बारा कोण आसतले हे सगळे विजय कितें डिसिजन ते विजय आसतलो न्हू इज गोइंग टू टेक अप अ स्टँड बट युनायटेडली वी ऑल हॅव टू सपोर्ट इच अदर न्हू वेन एवर समथींग लायक दीस हॅपन वी वील सपोर्ट वॉट एवर इट इज गुड और बॅड लेजिस्लेटिव विंग इज गोइंग टू स्टे युनायटेडली एंड युनायटेडली गोइंग टू अपोज थिंग्स वेर गोवा इज कन्सर्न एंड फायट फॉर गोवा एंड गोवा असेंब्लीनूय शिगमो जाता असो दिसता हांव कित्याक म्हणटा कित्याक बडयता आनी जेन्ना डोल बडयता एकलो मंत्री अशें दिसता एर होस्टस बारा नाचता तें पण कितें सांगता ते तो येवन हिंगा असेंब्लींत उलयता आज परिस्थिती सरकाराची सगळे सारके सेलिब्रेशन मोडान आसता कोण नाचता कोण मोठा दुखोता दुखत ते सांगना भाशण हो
अशें दिसता की हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार सारको खुशाल आसता, लोकांचे पडोंक ना. आज गोंयकार गल्फाच्या गांवांत वयता थिंगा भियेलोलो आसा. गोंयकार ऑन द ग्राउंड गोंयांत भिलोलो आसा. माय पाय भिलेले आसाय. आपल्यागेलो पूत आपल्यागेली धूव पोत्ते गोंयांत येतले सेफ येतले काय कितें सरकाराक पडोंक ना. कालच्या दिसाक जेन्ना आमी उल्लेख केलो त्या वेळार एक हेल्पलायन म्हणून बारीकशें कितें कालच्या दिसाक अनावन्स केलेलें आसा. दुसरें जोरी तर चोयल्यार आज गोंयांत सिलिंडर जे कालच्या दिसाक आमी मुखेलमंत्री लागीं मागले तो म्हणूंक लागलो 1 म्हयनो सिलिंडर आहा. बेंगलोर भियेलेले आहा, चेन्नयचे लोक भियेलेले आहा. आयच्यान म्हाका दिसता बेंगलोरच्यान रेस्टॉरंट बंद जातले. म्हाका खबर ना मुखेलमंत्री इतली कतार तो गेल्लो पळय, थिंगच्यान कतार एअरवेज डायरेक्ट फ्लायट येता, थिंगच्यान पायपलायन ओडून हाडल्या काय कितें. इतलो सारको कूल आसा, भिवपाची गरज ना म्हणटा, मिटींग घेवपाची गरज ना म्हणटा, स्टेक होल्डर आपोवपा जाय म्हूण सांगना. आज हे सगळे चोयल्यार म्हादय ज्या पद्दतीन डायवर्ट जाता, सरकार चूप आसा, पत्रकार भावांनी एक्सपोज केलेले आसा. खानापूर हिंगा हें डायवर्जन चलता, एग्रेसिव्हली हिंगा काम करपाचे प्रयत्न करता. ह्या सरकाराक कोडोन हो सरकार चूप आसा. हेजेर आमी एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें आयच्या दिसाक. आज सरकार आदेश येता, केंद्रांतल्यान आदेश येता म्हादय डायवर्ट जावपाक जाय म्हणून, हे सगळे आदेश हिंगा फॉलो करता. बजेटाचेर जेन्ना उलयतना ह्या सरकाराचे रीण घेवपाची पद्दत, ज्या पद्दतीन रीण 10 वर्सांनी डबल केलेलें आसा. बजेट इम्प्लिमेंटेशन जो मुखेलमंत्री सांगतालो 95% करतलो म्हणून, उरपाट पासून जालना, 59% पासून इम्प्लिमेंट जालना. तर हे सगळे जरी तर चोयल्यार अयोध्या लँड घेता 25 कोटी रुपया म्हणून बरें आसा, कॉंग्रॅच्युलेट करता. पूण हिंगा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या नांवान थिवी 12.5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, 12 रुपीज 50 पैसे स्क्वेअर मिटर दिवन लँड विकता. हे कसले कायदे? लँडाचे उलयना, करप्शनाचे उलयना, हे सगळे चोयल्यार म्हाका दिसता कोणान हे बजेट धुरंदर बजेट म्हूण सांगला. धुरंदर हे धुरंदर बजेट न्हू, धुरंदर हे सब लेलो अंदर, सब लेलो अंदर असले हे बजेट जालेले आसा. म्हाका खात्री आहा ह्या सेशनाक आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज युटिलायझेशन सर्टिफिकेटाचे काडल्यान जेन्ना म्हणल्यार चड उरूना म्हणून you see in the year 23 CAG said 8,405 to the amount of 1,400 odd crores. There's another query which says 12,800 utilization certificates. Complete fraud, whatever they want. कराचो मान दवरून 24 वरांनी पयलीं उलोवया म्हण. तुम्ही पणजे मागतले कितें करता तें मातशें राव म्हणटा. ताणें म्हाका 24 वरां दिला, तूं म्हाका ताजे परस कमी दिता. हें कितें टार्गेट करप मरे. आम्ही जाणून करता, कितें करता तें करता, तुमकां मागीर सांगता. आणि जे हावसांत उलोवपाचें 2022 ताका भायर सांगलेलें पयलीं हांवें. उलोवप हें चूक. ताका सांगलेलें परमिशन दिवं नाका, इन्स्पेक्शन करेक्ट. देयर इज नो इन्स्पेक्शन एंड रिपोर्ट. निषेध करतात अशें केन्ना जालें का म्हणटा अशें तरेचे प्रोटेस्ट ताणें सगळें आन्सर दिता. तें सोडून आनी कितें उलय. आता फाटले आतां जो एक इन्सिडंट जाला लास्ट सेकंडी तेन्ना जे कोण हाचे फलक कोण दाखयला त्यांनी सर स्वता माफी मागून मागीर ते प्रकरण मिटयलें. ना तो इशू हांव आतां उलोवपाचो आहा. ताजे इशूचेर हांव भायर पयलीं उलोवप सारकें जायना. तें उलयतकच तुमचे कडेन हांव सारको बसून उलयला. हांवूय म्हजी कितें जी स्टडी करून आयिल्लो. Vijay, how you see the Divya Rani statement that 61% is forest cover? Do you believe in that? 61%. I will, at forest demands, I will give you the exact position of what is on paper and what actually exists. So before that I will not say, but I will. I also feel that this is a point
worthy of being reacted Records upon, especially because it comes from the chairperson of Manipulate the केल्या. Forest Corporation. ह्या सेक्रेटरीन हांगासर I will- इन्स्पेक्शन I will, करिनासतना हाऊस नंबर इश्यू केल्लो Speak आसा on this during forest. विथ द हेल्प ऑफ सरपंच. टॅक्सी इश्यूचेर कशें सो टॅक्सी इश्यूचेर काल सांगला की एअर हॉस्टेसान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलें की आमी कोणी येना कित्याक टॅक्सी हांगा एअर डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचना. म्हाका प्रश्न पडलो की ह्या एअर हॉस्टेसीन ताका अशें कित्याक विचारलें ना की 4 वर्सां जालीं तुमी एक टॅक्सी पॉलिसी वचून करपाक कित्याक पावले ना हो प्रश्न आहा. हे फक्त एसेंब्लीच्या वेळार मातशें उलयतात, मातशें कितें करतात आनी मागीर न्हिदूंक वतात. गोवा मायल्स आसतना गोवा टॅक्सी कित्याक सुरवात केली? गोवा टॅक्सी म्हणटा ती पेपर जर पळयले आनी रिटर्न्स तांणी फायल केले ते पळयले जाल्यार GST फारीक केले जाल्यार इट इज गोईंग इन लॉस. सो कित्याक तुमी कित्याक केली? दुसरे सायडीन इंडियेची टॅक्सी केल्ली आहा, माननीय होम मिनिस्टरान ते इनॉग्रेट केल्या. ताजें ऑलरेडी काम सुरवात जाल्लें आहा. म्हळ्यार गोवा टू बेळगांव वतलो जाल्यार ती टॅक्सी घेवची पडटा. ताणें ऑलरेडी काम is antithetical to the solemn oath of office taken under the 3rd schedule of Constitution of India, which binds every minister to discharge duties faithfully, consciously, and to do right to all manner of people without fear or favor, affection or ill will. Question number 1. Speaker, sir. I wish to provide additional information to point B of starred LEQ number 14A. Maka? Speaker, sir, जे एक मातशें आय वॉन्ट टेक टायम ऑफ द हाऊस बट मान्य मुखेलमंत्री तुम्ही आलो की तुम्ही टाइम बेस्ट पिड्यार करता. Perpedia no, a important issue. Anta Karnataka yesterday, Bangalore, because of the LPG cylinders, today has declared that they are shutting down their restaurants. Chennai has declared that there is a shortage of LPG cylinders. हे हांव तुका तेंगेले मेमोरेंडम सबमिट कोता एक कन्नडान आहा ते कोट तुका स्वल्प न्हू हे मातशें बेगीन जावपा जाय. No, please, yesterday Jenna we spoke about a helpline number. You announced it yesterday. Today you please call the stakeholders, GCCI, tourism stakeholders. Mak khabar na whether there is a pipeline from Qatar Airways get te khabar ha maga direct in. But Qatar chan pipeline hu yaha LPG chi jala khabar na. Please look into it. Please, can you convene a meeting? Ank ek assurance mase di tu ki you will convene a meeting. Je na ek statement dori kor do speaker sir. I'll go through it and then I'll make. No, not the question of going through it. We are going to go. You have to be proactively doing it. LOP. बसून घ्या. Letter Question number 1, Dr. Chandrakant Chettiye. क्वेश्चन नंबर 1A. Speaker, sir, as per the answer that has already been provided to honorable member. स्पीकर सर, हो जो प्रश्न आसा तो प्रश्न जरी सादो असलेलो खूप इम्पॉर्टंट आसा. हो प्रश्न जो आसा हो फक्त म्हज्याच मतदारसंघापुरती ना तर सगळीकडे आसा. कदाचित थोड्या मतदारसंघात जास्त थोडीकडे कमी. हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे आसात ते इतले हल्ली त्रास करतात की लोकांची जी घराभोवती झाडां लायल्ली असतात ताचे आंबे म्हणा सुपारे म्हणा. स्पीकर सर डिस्टर्ब करपाक जायना म्हणून सुपारे म्हणा केळ ही जी सगळी आसा ती इतली नासधूस करता स्पीकर सर. आणि ही लोकांची परत कंप्लेंट असली. ही कंप्लेंट असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, 2दा 0 ओवर घातलेले. आणि आता जर इतले जाल्यार म्हाका तांकां भंय बी काय ना. खास करून आमच्या लाठंबरसा एरियेक आसा ते सरळ घरान वतात. आणि जे उत्तर दिला म्हाका म्हणजे आणि जे मिनिस्टर सरान ते जर उत्तर पळयशीत जाल्यार ताचेर असो म्हणजे काय इट लुक्स मोर ऑफ अ एकाडेमीक उत्तर कशें म्हणजे उत्तर कागदी उत्तर दिवपाक जाय. सकयल ग्राउंड लेवलार कांयच जावंक ना. आणि लास्ट 1.5-2 वर्सां हांव ही गोश्ट फॉलोअप करता. सो त्या खातीर म्हाका मंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाक जाय. तांच्यांनी आतां खूब उत्तर दिलां की 24/7 हेल्पलायन आसा. तांच्यांनी वचून ती इन्स्पेक्शन केला. ती गार्बेज आसा ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाची अशें सगळें सांगलां. आणि एकदा एक होच क्वेश्चन हांवें विचारलेलो 1 वर्सा पयलीं. तेन्ना म्हाका एक उत्तर कितें दिलां ना 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020
रेजिनाल्डान विचारलेले ताका याद आसतली आनी तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले तांच्या खातीर त्या माकड्या खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले. सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा, तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटान ह्या विशया खातीर कितें कितें केल्यात आनी जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टीक कितें म्हणजे ताणी इम्प्रुवमेंट जाला काय ना, काय आमी ह्या गोष्टी कांयच करूं शकना कित्याक अल्टिमेटली लोकांक रिजल्ट जाय आसता. बिकॉज ऑनरेबल मेंबरान जे विचारले ते तुमच्या मतदारसंघान म्हाज्या मतदारसंघान आमकां सगळ्यांक त्रास जाता आणि एकेडेमीक उत्तर दिला म्हणजे हांव मान्य करता की एकेडेमीक उत्तर म्हणजे जें उत्तर दिवंक जाय डिपार्टमेंटाक जर तुमी विचारल्यार डिपार्टमेंट ह्याच तरेन सगळें जस्टिफिकेशन उत्तर आमी दितले की ह्यो गोश्टी करपाक जाय. पूण जे त्रास जाता तुमकां जे खेती आमी म्हणटा तेजो त्रास जाता आनी गांवांनी येता आनी अक्षरशः अंदाधुंदी सगळे कडेन आनी नुकसान जाता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां आमी ऑलरेडी PCCF आनी सगळ्यांक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज, गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी हे सगळे गोश्टी लावन गोरेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचो नुकसान करता कित्याक तांकां त्या तरेचें खाद्य रानान गावना. म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. तुमी प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुमी योग्य तरेचे परमिशन घेवन आनी कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजींग ग्रावंड्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता, वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आनी ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन, तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा. फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना. पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय. गव्हर्नन्स, हांव आयज मंत्री आसलो काय आनी कोण पयलीं मंत्री कंटिन्युअसली एक प्लॅन आनी तांकां स्पश्ट सांगलेलें आसा की तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दिया आनी ह्याच सेशनान तुमकां जाय जाल्यार तेंच्या कडल्यान प्लॅन घेवन हांव फ्लोर ऑफ द हावजाक टेबल करता. कारण हे फक्त बिचोली मर्यादीत काय बिचोली तालुका मर्यादीत ना, पूण हे सगळे कडेन हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनी पूण हो प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. हे प्लॅन आयज तुमी प्रश्न विचारला आनी हांवें उत्तर दिलें म्हणून जावचें ना. हे उत्तराचे फुडें वचून हे टायम बाउंड इम्प्लिमेंटेशन आमी कशें करतले आनी हे अख्खे गोंयभर जे खंय आमकां खेतीचो प्रॉब्लम जाता, काय प्रॉब्लम्स जे आमकां गांवांन येवन तेजो आमकां फेस करचे पडटा आनी लोक मागीर विचारता की बाबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता. ह्या माध्यमांतून आमकां हो प्लॅन, कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमी ह्या सेशन जावपाचे पयलीं हांव टेबल करतलो. स्पीकर सर, आता मंत्र्यान म्हटला की हो प्लॅन करता. आता खास करून ही एरिया जी नानोडा ना म्हणटा आदेश ऑलरेडी दिल्ले आसा. वॉटर बॉडीज बी सगळी कडेन चालू आहा, ऑलरेडी केल्ले आसा. विथ स्टॅटिस्टिक्स तुमकां दिता. न्हू 1.5 वर्सां करता हे एरियेक तुमी केन्ना हो इम्प्लिमेंट करतले? आनी तांकां तेंच्या कडल्यान कालूच हांवें तेंचे कडेन बसून की बाबा कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमकां जाय. कारण हे नुकसान जे जाता पळय भरपाय बी ते पावना मागीर शेतकऱ्याक. आनी हे नुकसान जावं नये म्हणून हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्यो गोश्टी करपाची गरज आहा आनी हे प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन करपाक जाय. खंय पत पावले ते तुमचे कडेन हांव चर्चा करता ह्याच 2 दिसां भितर. स्पीकर सर, म्हजो दुसरो जो प्रश्न आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक उत्तर दिला की कितें हे माकड वचच्या खातीर ते कितें तरी सबसिडी दिता, ती मशिनां बी दिता अशी खंय दिल्ली आसात. आनी हांच्यांनी म्हणजे हो कसो आसा प्रॉब्लेम, एग्रीकल्चर आनी फॉरेस्ट हे दोगांयनी मेळोन करूं जाय कित्याक लॉस तेचे कंपेन्सेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता. सो अशें तुमी खंय तरी ही मशिनां वापरल्यात ते कितली इफेक्टीव आसात ताचे हे पळयल्यात काय? म्हणजे हो प्रॉब्लेम काल आनी आज जावंक ना, खूब वर्साचो आसा, आतां तो चड जाला. ते आवाज करतात. तुम्ही परत सांगले न्ही, एकेडेमिकली 2 तरेन आहा की बाबा खरें कितें जालां आनी एकेडेमिकली आमी उत्तर दिवपाक गेल्यार की ह्या तरेचे गॅजेट्स आहा, ह्या तरेचे गॅजेट्साचो उपयोग आमी करूं शकता. पूण प्रॅक्टिकल कितपत तेजो फायदो जातलो म्हाका पर्सनली दिसना की ते सगळ्या गोश्टीचेर फायदो जातलो. तुमी कितले म्हणून तुमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. आयज जर फॉरेस्टाचें मॅनेजमेंट करपाक जाय तर फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन जो आहा तो योग्य तरेन इम्प्लिमेंट करून ऑनगोईंग प्रोसेस आसपाक जाय, ज्या माध्यमांतल्यान फ्रूट बेरिंग जे आसा, जे झाडां जी आसा त्यो योग्य तरेन आमी जे तांकां जे आकर्शीत करूं शकता ते म्हणजे तांकां ते भितर लावन म्हणजे ते ह्या सायडीक येवं शकता. आमी आतां तुमी उतरां जे तुमी प्रश्नाचें उत्तर हांव वाचतालो म्हणून हांवें सांगलें की हांव योग्य तरेन ते वेगळे तरेन उत्तर दिवपाचो आहा. कित्याक हे सगळे गोश्टी बऱ्या आहा, पूण मेन म्हणजे कितें आहा की हो मेनस जो आहा हो मेनस थारचो ना. हो मेनस जो पर्यंत हो प्लॅन सारको इम्प्लिमेंट आनी त्या तरेची झाडां तुमी जर रानान योग्य तरेन ते फिलिंगान योग्य तरेन ते करूंक ना तर हो मेनस चालूच उरतलो. तुमी कितलेंय गॅजेट दिया, तुमी कितलेंय सांगा की ह्या तरेचे गोश्टीचे वापरा, पण तेजेर आउटकम ना. कांय लोक म्हणटाले तांकां वेगळे तरेन ते
आय कांट गेट द नेम बट मेन म्हणजे डिस्टर्बन्स जो जाता गांवांत आनी आमच्या सारक्या गांवांत तुमच्या सारक्या आसूं काय काणकोण सारको हे सगळे कडेन आहा आनी हे जावंक जाय जाल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव मेन म्हणजे कितें स्पिकर सर की हो विशय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गंभीरपणे घेवपाची गरज आहा हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा PCCFाक आनी हांवें आतां ऑनरेबल मेंबराक सांगलेलें आसा तेंच्या कडल्यान एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन एक टायम बाउंड ह्या 3 वर्सांनी कितें जालां आनी ह्या फुडल्या 5 वर्सांनी आमी कितें करतले आनी आमी हे मॅनर्स आमकां खंय तरी मॅपींग करून खंय आमकां त्रास जाता ते आतां पर्यंत डेटा आसपाक जाय वो डेटा हांव फ्लोर ऑफ द हावसार टेबल करता आनी तुमकां घेवन तेंच्या बरोबर मिटींग करता आमकां तुमकांच न्हू तें म्हाका बी 70 लागता ते ऑनरेबल स्पिकराक बी आपल्या मतदारसंघात लागता जर रान फॉरेस्ट एरियान गेल्यार ह्यो गोश्टी हे मॅनेज जर हे खंय तरी थारपाक जाय तर ह्यो गोश्टी तुमी पळयतात की तुमी आयज पळयता फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन करून गेल्यार आनी तुमी खेतीचो जे उल्लेख करता रोज आमी पळयता तुमच्या मतदारसंघान आसूं काय आमच्या शेजारच्या मतदारसंघान आसूं त्यो जाता आयज आमी पळयता की आमी लेपर्ड पळयता की आयज गांवांत भितर येता ते कुत्रे व्हरपाक येता कित्या खातीर त्या तरेचे मॅनेजमेंट प्लॅन मॅनेजमेंट ह्या तरेचो आसपाक जाय की त्या तरेचे तांकां गोश्टी कितें म्हणटा ते प्रे डेन्सिटी वाडोवपाची गरज आहा म्हणजे ते भायर सरचे ना आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी कितें रातोरात जावंक शकना आनी हेजेर तांकां सांगलेलें आसा की तुमी हे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा स्पीकर सर म्हजो थर्ड क्वेश्चन आतां हे खेत्यांचो सगळी कडेन प्रॉब्लेम आसा तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें तरी सर्वे केला बाबा हे एरियेक जास्त आसा हे एरियेक कमी आसा कित्याक जे जास्त एरियेक आसा तेन्ना डेफिनेटली पळयलो आनी थंय कित्या खातीर जास्त आसा असो कितें डिपार्टमेंटाचो सर्वे बी केल्लो आसा काय म्हणटा हांव तुमकां कित्याक सगळी कडेन काय हो प्रॉब्लेम सेम ना इट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस सो सर्वे डेफिनेटली डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय हांवें तेच सांगलें तुमकां ऑनरेबल मेंबर स्पिकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की डिमांड फाल्यां म्हाजे डिमांड जाले उपरांत तांकां घेवन हांव बसता डिपार्टमेंट कडेन बसता आनी डिपार्टमेंटाक हांव स्ट्रिक्टली ऑलरेडी काल बी सांगलेलें आसा की हे एसेंब्ली जावपाचे पयलीं तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन म्हणजे प्रत्येक मेंबराक कळोवन दी की बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां डेटा तुमी सांगता तें बरोबर आहा की मॅपींग करपाक जाय डेटा आसपाक जाय डिपार्टमेंट कडेन आनी हे आमचे कडेन जे कितें डेटा आहा ते ट्रान्सपरंटली हांव प्लेस करता हावसान आनी कितें करतले ऑन गोईंग एका रातोरात जर हांवें सांगलें आनी आमी करतले ते जावचें ना ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले आनी तुमकां बरोबर घेवन करतले आयमाला बटन मुगे हांव स्पीकर सर very important question. Last session also we discussed it. I told you that Molangeni कुंकोळच्या गावात माकोड आहले म्हणून ते सारखे 8 आहले घराचे सारखे 8 आणि आज खास करून जरी तर उत्तर चोयल्यार सर आणि बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा माकडाक केली यंत्रणा आहा काय मग एनी मेकॅनिझम माकडा जरी तर चोयल्यार आज दिस इज अ डू यू हॅव अ ह्युमन वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी This is what is lacking in the state of Goa. Kerala and Karnataka has this policy because they have structured protocol state level committees and ring-fenced budgets. So is there any budget for this? Because there is a gap between the agriculture department and the forest department. Kasle formal mechanism na. This gap is, your answer admits it. Goa Wildlife Division, जे बाब चंद्रकांत शेट्टीन सांगला, it lacks of any sort of published data. There is no data, there is no study on monkey population or on the troop. They move in troops, so this troop movements, खास करून Bicholi, Sattari corridor, any intervention, what happens on an ad hoc basis, rather than any scientific mechanism. It's because Ejer Maka Dista, one important point is that the Goa specific legislation asks to regulate the feeding of wildlife. This feeding of wildlife by tourists and the pilgrims, also this is another issue why there's a lot amount of monkeys coming. So this is a key driver for this monkey settlements across the state. Anna, you have said you would take him. What is your plan? What is the timeline? There is no budget allocation. There are no targets, no accountability. So my pointed question to you, Speaker Sir, to the Honorable Minister is, Kerala and Karnataka have enacted laws, human wildlife management, conflict management policy. Can the Minister tell the House whether this policy or whether you would take any such dedicated policy, keeping in mind, looking at what Kerala is doing, what Karnataka is doing,
25 years across all the constituency, there is no policy. So will you come माननीय with this LOP framework? माननीय LOP क्वेश्चन विचारांनी Yes, will you come with this conflict management framework? We need a policy because it is not only monkeys, you have cheetahs, you have tigers, everyone are coming out. स्पीकर ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता कित्याक हें करपाक हरकत काय ना आनी मेन म्हणजे कित्याक की तुमी जे सजेशन ते दिल्या ते लेजिस्लेटर एक मतदारसंघात मर्यादित न्हू आनी हे हांवें जर पॉलिसी ह्या तरेची एक पॉलिसी केरला कितें आहा ते केरला वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया Dehradun is interested with formulation of this human wildlife conflict report on Goa. आणि आम्ही ऑलरेडी 3.5 कोटी कॅम्पा फंडान ऑलरेडी आम्ही दवरलेले आसा हे प्रोविजन आसा आमचे कडेन पूण ते तुमी जे सजेस्ट केल्या दे शूड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क. आय टोटली अग्री विथ यू दॅट दे शूड बी अ टोटली प्रॉपर. Chief Minister that and get these policies what are actually being implemented in other states and what is the structured format in other states. And I can assure you that we will call for this immediately, human wildlife conflict and specifically those issues which are pertaining to Goa and whether we can pick up some points from those policies. And I'll make an announcement before the session ends. एल्टन डिकोस्टा. Because Magzada, Honorable Minister, भरपूर serious. Anik seriously जायत वस्तू घेता. But this particular question किला माकड म्हणून फोकाण दिसता. Speaker sir, I just want to make a point. Last 0 hour this thing was mentioned and I have got a data. So means Forest Department has admitted that no record of 0 hour has been given to them. Tanko kai communicate केला. When I asked, they said that 0 hour mention was not communicated to the Forest Department. So I think so. हम जे 0 hour जे घेता है regarding this monkey management काढले, it is not been given to the Forest Department. Maksada, Speaker sir, then I have got it. I have दाखवता हूँ because they have admitted that they have not got the record what 0 hour was mentioned. So आमदार येता है. माननीय सदस्य this is the same विषय question. बदलून वचू नका. तुम्ही ह्या तो प्रश्न विचारला तेजे तुम्ही प्रश्न विचारा. Speaker sir, हम किती सांगता? हम mention कोताय. ना तुम्ही प्रश्न विचारा. माननीय मंत्री तुम्हाला उत्तर दिले. Secretary is not त्यांका दिना department. What is the point we mentioning it? This is the point what I want to make. Because this is not आता मंत्र्यान सांगले 4 मतदारसंघात तुम्ही नाव काढले केपे मागुस्ता केपे काढी. Because and it is between you, forest and the agriculture minister also. Okay, I know तू तो finance दिना, पैसे दिना किती होबन ना. But मागुस्ता forest minister, please, it is very serious. आमगेले जे ST भावा आहेत इतली त्यांचे त्रास 3-4 महिन्यान काढाय आणि पिकावळ जात त्यांना ते नानसान होईता. Now agriculture department and you both have to work together and see that this has been sorted out. It is very serious. त्यांना तुमको काय employment आणि दिवपा मेळना. Employment आम तरी नाही. At least ते आपणागे खाताय ते तरी ओन तरी समज कोताय आणि तरी समज माननीय आमदार तुम्ही प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारा. मिस्टर तू सिरियसली घे नाला आज मेन्शन कोण पोतून विचारून म्हणा ठीक आहे सर. ऑनरेबल मेंबर एल्टन हांचे सांगलेले आसा आतांच एलोपीन जे सांगलेले आसा की हांवें आतांच सांगला की ह्या सेशनाचे पयलीं म्हाका पॉलिसी जर सांगले दुसऱ्या राज्यांतले हाडून ताबडतोब हाडपाक लायता ताका आयजूच सांगता मेल धाड म्हणून तेंचे कावंटर पार्टाक जे कितें बरे प्रॅक्टीस आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक हरकत ना. पूण हांव बेश्टो आवट एंड आवट वचून अनावन्स केल्यार योग्य जावचें ना. मुख्यमंत्री कडेन दाखोवन की बाबा आमी हें आमच्या राज्यान आमी करूं शकता तेंचे कडेन चर्चा करून आनी आमी मागीर योग्य ती पॉलिसी ह्याच एसेंब्ली जावपाचे पयलीं तो स्ट्रक्चर कसो आसतलो. कारण तुमी जे म्हणटा की 0 hourचे तुवें न घेतल्यार बी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता तेजो. आमकां त्रास जाता ते डिपार्टमेंटाक पावपाचे 0 hour तो विशय लागत ना कित्याक प्रत्येक कडेन हो विशय आसा आनी हे ऑनगोईंग विशय आसा. हे आयजूच काय खेतीचो विशय जावंक ना. हे आयज रानान जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज जे लावंक जाय आशिल्ल्यो कितें कितें केलां इतल्या वर्सां ह्यो सगळ्याचे हांवें कंटिन्यूस हांव तेंचे कडेन चर्चा करीत आसता की हे करूंक ना जाल्यार आमकां त्रासदायक आनी शेतकऱ्यांक त्रास जायत रावतलो लोकांक त्रास जायत रावतलो. आतां हालींच आमी पळयलां की जे आमचे पॅन्थर्स आहात ते गांवांत येता ते लोकांचे फुटेजेस लोक शेअर करता. हे कित्या खातीर कित्याक प्री डेन्सिटी जे गोंयान आहा सामके कमी आहा
आणि हे कमी असल्या कारणान मागीर ते तांकां बिकॉज ऑफ फूड ते देन गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एंड दे गो इन टू द विलेजेस दे गो एंड पिक अप समबडीज पेट डॉग दे डू सर्टन थिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच it is important for us to create that type of ecosystem in the forest. And I have assured that I will take this matter up and we will place what type of structure we will have on this particular issue before the session ends. No, Speaker, sir, I'm Amni just Amdar, mentioning Biradar because you have Babu. to take it seriously. It is not being taken seriously. No, it is Mantri not. If you had to take it seriously, the department would have some kittal matter होतं. क्वेश्चन जो आमचो ऑनरेबल MLA तो डॉक्टर चंद्रकांत शेटेन मांडला. इट्स अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन. आमचे सगळे शेतकार जे आपल्या शेताचे भोंवतणी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायतात. आमी बायलां म्हणून आमच्या घराच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग प्लांट्स लायतात. At the end of the day, all these monkeys come from the hills and destroy all our plants. फॉरेस्टेशनच्या नांवान कांय वर्सां पयलीं आमच्या दोंगरांचेर सगळीं आकाशा झाडां लायिल्लीं आहा. आनी ती आकाशा झाडां इज निदर गिवींग फ्रूट एंड इट्स ऑल्सो टेकिंग अप ऑल द वॉटर फ्रॉम वॉटर कंटेंट फ्रॉम द सॉयल. हे तुमचो प्लॅन केन्ना पासून येतलो रिगार्डींग प्लांटींग ऑफ फ्रूट बेरिंग ट्रीज ऑन आर हिल्स? होच आन्सर आमकां दिवचो की तुमचो प्लॅन केन्ना पासून येतलो आनी केन्ना पासून इम्प्लिमेंट जातलो. गिव अस अ अश्युरन्स बिकॉज इट इज रियली अ सिरियस मॅटर. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान सांगला, आता मॅडम दिलेला लोबोन ऑलरेडी सांगलेलं आसा स्पीकर सर. हो विशय हांव PCCF कडेन कालूच चर्चा केल्या की बाबा हे खेती जे आहा हे बायसन्स जे आहा हे गव रेडे जे आमी म्हणटा ते गांवांत येता कित्या खातीर? हे इतल्या वर्सां जर ऑनगोईंग जर चालू आशिल्लें, आयज आमी फाल्यां हे 1 वर्सा काय 2 वर्सां भितर हो विशय सोडूं शकना. आनी म्हणून आयज LOPन जे सांगलां हे बरें सजेशन केल्लें आसा. पूण म्हाका बी स्टेटमेंट करपाचे पयलीं मुख्यमंत्री कडेन चर्चा हांवें सांगलेलें आसा आनी तांकां आयजूच सांगता तांकां की असेंब्ली क्वेश्चनार जाल्या उपरांत की तुमच्या कावंटर पार्ट कडल्यान बाकीच्या राज्यांत कितें पॉलिसी आहा ते हाडा. आनी जो पर्यंत स्पीकर सर एक टायम बाउंड आमी हेजेर लक्ष दिना आनी टायम बाउंड आमी ते कॅम्पांतले फंड योग्य तरेन तेजो वापर करून आमी खंय खंय मॅपिंग करपाक जाय, खंय खंय एरिया आमी करपाक जाय, तो प्लॅन हांव तांकां सांगता की असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं. कित्याक वेळ हांवें जर सांगलें ते आमी करया ते केन्ना जावचें ना. तांकां हांव स्पश्ट सांगतलो की ह्या असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं मॅपिंग करून आमकां दिया आनी आमी कसले तरेची आमी एक पॉलिसी डॉक्युमेंट स्ट्रक्चर्ड मेकॅनिझम आमी ह्या राज्यान आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता. ते आयज नाल्यार फाल्यां गरजच आशिल्ली आनी ते आमी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो स्पीकर सर. आनी हांव असेंब्ली जावन म्हणना, हांव म्हणटा की तेंचे कडेन चर्चा फुडल्या 2 दिसां भितर चर्चा जातली. असेंब्ली जावपाचे पयलीं तांकां डॉक्युमेंट दाखयता, मागीर तेंचे कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ह्या असेंब्लीनूच अनावन्स करता. तांकां जाय तशें आनी त्यांनी सजेशन जे दिलां ते बरें सजेशन दिलें. Question number 2, Baba Alex Lorenzo. Because I may be permitted to ask question number 2A. Because the answer is uploaded on the computer. Because I had asked the minister all destinations, then bari answer dila. Answer aji then gatla some few areas. And mulla ki monsoon and dekon GTDC does lot of ecotourism. Because I would like to know from the minister, I have a specific question, which are the areas we have identified exactly, and I will tell you why, or whether you have made any study, which areas in the state you are going to allow for ecotourism. Specific question, have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. Speaker sir, ecotourism म्हणल्यार कितें? It's a form of responsible travel to natural areas, गांवांनी, वॉटरफॉल, ज्या जाग्यांचेर सगळें नेचर आसा त्या जाग्यांचेर वचप, थंय सांबाळून आमी पर्यावरण राखून पर्यटन करप, लोकल कम्युनिटीजांक सपोर्ट करप आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रमोट करप ह्या हेतूंतल्यान आमी इको टुरिजमाची भाशा उलयता. आज पर्यंत स्पीकर सर गोंयची वळख फक्त सन सँड एंड सीत आशिल्ली. 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी ती नॅरेटिव्ह चेंज केलो की सन सँड एंड सी आसा बट गोवा बियॉन्ड बिचीस.
गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर इको टुरिझमाचेर फोकस घेवचो हें धोरण चालू जालें. एक म्हणल्यार स्पीकर सर, एवरी इयर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जी आमची SPV आसा ती फॉरेस्टाच्या जोड पावलान वेगळ्या वेगळ्या वॉटरफॉलान मनसुनाच्या टायमार वी आर ऑलरेडी डुईंग ट्रॅक्स अँड ट्रेल्स. दूधसागर वॉटरफॉल स्पीकर सर जो तुमच्या मतदारसंघात येता तो देशाचो तिसरो हायस्ट वॉटरफॉल 310 मिटराचेर उबो आसा. ते पळोवपाक वर्साक जवळ जवळ 2,36,000 टुरिस्ट वर्साक येतात. थोडे जिपीन वतात, थोडे चलत वतात. दूधसागर समज धरलो स्पीकर सर, कोटीगांव सारकेले आमी गांवांत समज गेले डॉक्टर रमेश तळवडकरच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोटीगांव सारकेले मतदारसंघान जॉगरी सारकेले प्रोडक्शन करपाक थंय एक फॅक्टरी आसा, कुस्कें वॉटरफॉल आसा, बांबू करता. हे वेगळे वेगळे गजाल्यो ज्यो गांवांनी जाताल्यो स्पीकर सर त्यो केन्ना कोणाक खबरूच नाशिल्ल्यो. आज स्पीकर सर एक वाटेन आमी भितर गांवांत वता आसतना कितें करचें, एक म्हणल्यार सायट सीइंग जे आमी करताच, आनी तातूंत आमी एज सरकार एज वॉटर आमी फॅसिलिटेट करता आसतना लास्ट फ्यू वर्सां बोंडला वायल्ड सँक्च्युरी वे एक्सपिरियन्स द फॉरेस्ट विथ फॉरेस्टर्स हें चालू आसता. तांबडी सुर्ला वॉटरफॉल्स जे भगवान महावीर सँक्च्युरीन जाता. चारवणे, पाळी, तांबडी सुर्ला, कुस्कें, मैनापी, गरपी, सावड्डे, शिवलिंग, बोमा, बेडसारे, वाउल्ला, वाजरा, शाकला असले वॉटरफॉल्सां कडेन परत एवरी मॉन्सुनाक अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी वतात. स्पीकर सर हें करता आसतना वी स्टार्टेड बुस्टिंग इट थ्रू प्रायवेट प्लेयर्स. सो गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे तुमी माजी अध्यक्ष आशिल्ले आनी आतां बाब केदार नायक आसा तांणी दूधसागर वॉटरफॉल प्रमोट करता आसतना वी ऑल्सो वेंट थ्रू विथ लोकल प्लेयर्स. लोकल कम्युनिटी कशी करची काय म्हणून एक ल्हानशें उदाहरण म्हणजे पराग रांगणेकार. पराग रांगणेकार म्हणटा तो स्पीकर सर एक गोंयकार हू इज स्पेशलायज्ड इन नेचर बेस्ड टूर्स इन गोवा दॅट फोकस ऑन वायल्ड लायफ, फॉरेस्ट, बटरफ्लायज, बर्ड्स, nocturnal life and bioluminescence, which are more than not only travel and tour, but also purpose of education, conservation of oriented experiences than just looking at sightseeing. तशेंच स्पीकर सर आमी सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणून एक आसा. परत तो गोंयकार जो हेरिटेज वॉक्स, आयलँड नेचर ट्रेल्स, culinary experiences, cultural and village immersions, adventure and workshops हे सुरवात करता. ह्यो जेन्ना आमी बिझनेस वायज वी आर पुटिंग द कम्युनिटीज सो दॅट दे कॅन मेक बिझनेस एट द सेम टायम टुरिस्ट कॅन गेट अ एक्सपिरियन्स ऑफ द हिंदलँड्स. आमी स्पीकर सर हालींच वी हॅव कम अप विथ द गोवा आयुर्वेदा अँड वेलनेस पॉलिसी 2026. एक आमची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा दारगळे आसा आनी एक आयुर्वेदा कॉलेज शिरोडे आसा. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान दोनूय कडेन MOU सायन मारले आनी आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा सगळे ज्यो गजाली करता आयुर्वेदा खातीर एंड वेलनेसाक त्यो दोन जाग्याचे नॉर्थ आणि साऊथ पळयता आसतना स्पीकर सर टुडे वी आर लुकिंग एट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू एक्सप्लोर आयुर्वेदा अँड एक्सप्लोर वेलनेस. सो वेन इट कम्स टू इको टुरिझम स्पीकर सर इट इज अबाउट हाऊ वी कॅन क्युरेट एक्सपिरियन्सीस, हाऊ वी कॅन अलाव थिंग्स टू हॅपन इन द विलेज अँड गेट अ एक्सपिरियन्स वेर इन्क्लुझिवली त्या गांवांतल्या त्या लोकांक कशे पयशे पावतले आनी तो कसो जोडटलो हे विचारधारा करून कंट्रिब्युशन टू इकॉनॉमी जालीच, थंय लोकल एम्प्लॉयमेंट जातलेंच, पूण त्या गांवांत तांकां कशें जोड पावलान आमी काम करूंक शकता आनी तांकां जोडून दिवंक शकता हे विचार करून जेन्ना इको टुरिझमांत आमी भर घाला त्याच टायमार वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सिटींग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड फॉर्म्युलेटिंग अ इको टुरिझम पॉलिसी विच इज रायट नाव अंडर एक्झामिनेशन. ती इको टुरिझम पॉलिसी जाल्यार स्पीकर सर वी वील गेट अ प्रॉपर शेप अँड सायज ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू डू. कित्याक ओवर टुरिझम जाल्लें नाका. गांवांनी फाल्यां जे ओवर टुरिझम थोड्या जाग्यांनी हेवटेन जालां कोस्टल बेल्टात थंय जावचें न्हय हे विचारूय आमकां करून इको टुरिझम प्रमोट करपा जाय. आनी त्या खातीर स्पीकर सर एक सांग्यार एक हॉटेल आसा जाल्यार बाकी कडेन आमी होमस्टे पॉलिसी काडली. होमस्टे पॉलिसी माध्यमांतल्यान इन्सेंटिवायज केली 2 लाख रुपया पर होम ओनली इन द रुरल बेल्ट टू प्रमोट रुरल टुरिझम विच इज इको टुरिझम. म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत फक्त वी आर प्रमोटिंग होमस्टेज ज्या हातूंतल्यान Airbnb कडेन MOU, मेक माय ट्रिपा कडेन MOU, अगोडा कडेन MOU टू promote them at the same time create SOPs for them to come and stay. So bed breakfast आणि homestay promote करपाक थंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो. सो मनीस टुरिस्ट वता तो तागेर रावता, ताजी कलिनरी जेवण आमचें गोंयचें जेवण जेवता, आमची हेरिटेज, आमचें कल्चर, आमचो गांव, आमचें गांवपण सगळें तें पळोवंक मेळटा ताका. एट द फर्स्ट इन्स्टन्स ह्याच्या खातीर स्पीकर सर इको टुरिझमाच्या बाबतींत वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट ओवरऑल रोड मॅप
sitting with the industry and the academia is being chalked out based on which we are walking the talk. आणि हाज्या फुडें स्पीकर सर आमदारांचे कोणाचे समज विचार असले की तांकां कितें जाय तांच्या गांवांत कितें जाय we holistically we will sit together and work on it. स्पीकर सर मिनिस्टरान बरी एक स्टोरी सांगिल्ली सगळी केली म्हण बट इम्पॉर्टंट म्हणलें गार्बेज कितकोन हें करतलो हाव will you take care of the garbage? How will you identify? I have asked you identification. Identification कित्याक स्पीकर सर कित्याक water हेका effect of that part on the surrounding areas. All that has to be done. हांवें कित्याक मागिल्लें ताका तुवें आयडेंटिफाय केलें काय म्हणून कित्याक इन द नेम ऑफ इको टुरिजम आनी खूंय स्ट्रक्चर येतले नॅचरल तुगेले हॅबिटॅट पासून ते उडयतले ताका लागून आनी गार्बेज तें सगळें उलयलें बाबा गार्बेजी लागून तुवें कितें स्टेप्स केले स्पेसिफीक क्वेश्चन ओनली एज फार एज गार्बेज एंड एज फार एज प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट तो कितें करतलो सगळें केलें ना आपण सगळें सांगत म्हण आनी एक लास्ट 2 क्वेश्चन विचारता तें आतां सांगता एकूच लास्ट क्वेश्चन आनी लास्ट क्वेश्चन बारबो आन्सर कर आन्सर दिवपा ना तो आयक सो लास्ट इज इन द नेम ऑफ इको तुगेलें इको टुरिजमाचेर तुगेलें हें कोत्ताय ते कितें कोत्ताय ताका ग्रीन वॉशिंग म्हणजे दाखोवपाक सोदताय ग्रीन म्हूण ते हितू कांय ना ग्रीन एक फॅसिलिटी ना ग्रीन म्हूण दाखोवपाक एक तेगेलें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट देखून सारकें आसपाना तेगेलें प्रोसेस फॉर गार्बेज सारकें आसपाना बट लेबल दिताय ग्रीन म्हूण हे स्टेप्सान हेच्या मुखार हें जायना जाच्याक ओ हें आहाय तांकां कितें करून तूं प्रोटेक्शन दितलो एज फार एज दीस इज कन्सर्न I want clear cut answer because why in the name of ecotourism नाक तीन वचोन जायना नाक तें काडून जायना म्हूण इतलें only to protect the environment and habitat. Because दोन प्रश्न विचारल्या एक गार्बेज मॅनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट गांवांतल्यान every village panchayat is given the responsibility of collecting garbage and segregating and giving it to the plant काकोडा जावं सालिगांव जावं जे प्रमोशन आमी डेस्टिनेशन्स करता त्या जाग्याचेर प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट सगळें करपाक आमी आयदर द ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स मनीस जो आसा तो करता नाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटात GTDCचे मनीस थंय क्लियर करून दिता ते एज फार एज द सायट्स वेर वी आर प्रोमोटींग आर कन्सर्न दुसरो प्रश्न ताजो आशिल्लो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कॉन्टेमिनेशन हांव नकळो टुरिजमाक काय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट लागना वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स एनीवेर नायदर आर वी कॉन्टेमिनेटिंग एनीवेर दीस कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट वेर इट इज रिक्वायर्ड दे विल पुट इट अप एंड पुट इट as far as tourism is concerned speaker sir there is no question of me putting up a water treatment plant where is the question of ecotourism and water treatment plant erection speaker sir हॉटेलान जेन्ना तूं धाकलेशे पासून रेस्टॉरंट गायलो धाकलेशे पासून होम स्टे गायल्यो वो धाकलेशे रूम्स पासून गायले अंडर इको टुरिजम यू मीन टू टेल मी that there is no facility that required to water एक मिनट you mean to tell me speaker sir minister सांगता तो कांय ना म्हणटा तें आमी कोन्नाय टुरिजम कोन्ना म्हणटा major stakeholder is the tourism industry as far as garbage is concerned one of the major stakeholder आता हितू जर तू सांगो सोदिता की तुका इको टुरिजम प्रोजेक्टान तू कांय करपा नाका जाल्यार आय डोंट नो व्हॉट इज दॅट आनी तो आनीक आन्सर करता स्पीकर सर व्हॉट ही सेइंग तो म्हणटा गार्बेज ट्रिटमेंट विलेज वायज आहा इको टुरिजम प्रोजेक्ट आहाय ते गांवां नाय दे आर अवे फ्रॉम द क्राउड दे आर अवे दॅट्स वाय आय सेड That's why I asked him, are you specifically identifying places? If you are identifying, where are the systems in place? एकला को विचारला. Because eco-tourism projects, सरकारान आतापर्यंत खंयच गांवांत काडूनात other than homestays. समज प्रायव्हेट एंटिटी समज स्वता एक हॉटेल बांधता, ताज्या नॉर्म्सा प्रमाणे कंडिशन्स असताना गव्हर्नमेंट अबायडिंग कंडिशन्स असताना he has to ensure all statutory compliances, whether it is water requirement, power, garbage, sewerage. ते ताणे करचे पडटा गव्हर्नमेंट कॅनॉट गेट इन टू अ प्रायव्हेट बिझनेस ही हॅज टू कंप्लाय नाल्यार रुल्स ऑफ द लँड वील फॉलो द लँड कितें आसा ते दुसरे स्पीकर सर होमस्टे म्हणजे कितें आमी नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करना तुजें घरांतलो एक नाल्यार 2 लेटेबल रूम्स त्याच रुमांनी जो कोण पयलीं रावतालो तोच रूम आज तो खाली करता की आपल्याक एडिशनल एनावड मेळटली आनी तातूंतच तो गेस्ट दवरता सो ताका थंय सोकपीट ताजे स्वताचे हे ताणे स्वता करचेच पडटा फॉर हीज बिझनेस टू रन वी डेफिनेटली लुक एट कंप्लायन्सीस when homestay is there we do look at this aspect so that this minimum things are available म्हणून म्हणले स्पीकर सर we have MOUs with Airbnb कित्या खातीर they set procedures SOPs
टॉवेल कसो दवरपाचो, बाज कशी आसपाची, कितें आसपाची, ती बायलेन सर्वींग कशें करप, ट्युरिस्टाक कसो अटेंड करप, हे सगळें स्किलिंग चालू जाता. स्किलिंग वर्कशॉप्स हॅव बीन डन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ in various parts through Airbnb MOUs and through Make My Trip MOUs, and that is why Speaker sir slowly homestay जे 1, 2, 3 आशिल्ले आज जवळ 200 वर होमस्टे जे जाल्ले आसा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मॅक्झिमम आर इन द रुरल एरियाज which are promoting through women empowerment has been the answer. So आमचे बाब रेजिनाल्डान जे विचारला, टुरिझम इज अ इंडस्ट्री, म्हजें टुरिझम डिपार्टमेंट, समज खंय कुत्रो आयलो, माजरां आयलीं, गार्बेज आयली, रस्ते आयले, सगळे कलेक्टिवली टुरिझमाक लागता एज अ इंडस्ट्री अँड ऑल कलेक्टीव डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर. बट म्हाका तुजो प्रश्न स्पेसिफीक टू टुरिझम विचारता उलोवंक शकता. Collectively, I will take responsibility to talk to the concerned departments, whether it is solid waste, garbage management, कितें खंय कमी पडला ताका दिश्टी पडला जाल्यार. पूण म्हज्या नजरेन स्पीकर सर खंयचोच नवो प्रोजेक्ट आमी खंयच नवे हातून बिल्डिंग्यो काडिल्ल्यो ना. आमी जे प्रमोट केला आर ट्रेल्स, ट्रॅक्स, वॉटरफॉल्स, हे जे एक्झिस्टींग नेचर आसा तेच नेचर दाखोवपाचो आमचो लोकां खातीर प्रयत्न आसा. क्लास म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय की ते इको प्रोजेक्ट घालता इथे. They will be really eco projects, and in the name of eco projects, because there is kind policy in place now, he has not identified places where it can be done. He is saying only tourism department is doing it. What about private players? They कितकोन protect करतलो sites. In the name of ecotourism, हुई घालीत म्हणून तें protection कितकोन घेतलो. इतले म्हाका जाय. Garbage तो म्हणटा it is not his job. Industry के job न्ही म्हणतो आपण जाय. Because तो म्हज्या तोंडांतल्यान काडटा. I never said it is not my job. तो खंयचे उतरां घालून घेना. हांवें सांगलां सिस्टमॅटिकली कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आसा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आय सेड कलेक्टिवली वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेटर स्टेटमेंट परत ताणें काडचो न्ही, हे रिक्वेस्ट. Okay, and only thing and local sunk, whether he will have any effect, whether this in ecotourism local कितें identification करतलो or कितें study करतलो where more locals can be involved. That's the only thing. Because ecotourism जे काडटा is with a focus on locals. Where homestays are only run by local Only women. homestays. It is not given to anybody. Local communities कडे self help groups बाकीचे ते थंय promote आमी करून घेता through this type of experiences जे हांवें सांगले. For example, पराग रांगणेकर, absolutely all are locals. गांवचे लोक जांकां आमी फाटीं सत्कार सुद्दां करून काडलो, कित्याक हे गांवची महिला जेन्ना केन्नाच एक्सपिरियन्स करून नाशिल्ली, have become one of the best ambassadors of tourism for in terms of homestay and ecotourism for the state of Goa. उलोवपाक उठलो इको टुरिझम हो बरो टॉपीक आमगे कलिगान काडलो. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्लियर एश्युरन्स घेवपाक सोदिता. गोंयांत 7 नॅचरल वंडर्स आहे, 7 नॅचरल वंडर्स ऑफ गोवा, which are ancient Goa's coastal geomorphological features. So these 7 features has to be scientifically mapped and documented so that this can help the ecotourism. हांव ह्यो 7य तुजे मुखार हाडटा so that you can try to make sure that this scientific mapping can take place. One is the prehistoric geoball, a natural oval ball shaped depression centrally located on the Pale-Keri plateau in Perne. This has to be scientifically mapped. Second is that Kumbarjong 15 kilometers canal, which you have written in your reply. Third is close to Ribandar Ferry Point, a new green island has been created over 40 years, and 50 hectares of land has magically converted and an island has come up there. Half a kilometer of mangroves area has come up. That comes up as a new iconic spot. The fourth one is crocodile-shaped cliff at Cabo de Ram, which is one of the most prominent. The fifth one is near Khola village, Kankond, 7 seaside caves. The sixth one is unnamed and uninhabited rocky island near Kanangini. And the seventh one is human thumb-shaped grantic gulo in Gule, Kankond. Yes, Satui, the wonder of the world. Specific question. What the government intends to do in order to ensure that a comprehensive scientific mapping and documentation to legally recognize and notify such features to integrate this scientific baseline into CRZ planning and development control to enhance ecotourism. Because sir, बाप वेंजीन 7 वंडर दिले आनी म्हाका दिसता वेंजी 8वा वंडर. कित्याक 7 वंडर ताणें जे सांगले may be listed with archives, may be listed in various departments.
we have not promoted a single of these destinations what he is talking about. We have not even zoned it as a tourism zone. ताणे समज वॉन्डर काढल्या त्या लिस्ट घेऊया. बाब सुभाष फडणवीस आमच्या मिनिस्टर वारकाजाकडे उलोवन कोण आसा मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन आम्ही वी विल एन्श्युअर वॉट एव्हर हॅज टू बी डन अहेड वी विल लुक एट इट. ताणे जे लिस्ट दिला इको टुरिझम ताणे जे लिस्ट दिला त्याने शेअर करचे तातले कितें कितें बरें आसा ते मुख्यमंत्र्याकडे बसून वी विल टेक द स्पेसिफिकली बरें मिनिस्टरान सांगितलं हांव हे लिस्ट तुका ऑन द फ्लोर ऑफ द घातां यू कॅन कन्सिडर. Western Jebal regional insalne. Very specific I will be. The details of the steps taken to protect part C, to protect ecotourism by sensitizing tourists on responsible behaviors and environmental responsibility. Your answer says advisories are being published through various social and marketing platforms, creating awareness among tourists. Anna, Speaker sir, a social media advisory today is not a safeguard. The Honorable Minister also knows. In the absence of a governed, dressed up digital language, you are taking cover. You have said you are coming with the ecotourism policy. At the start you said. Speaker sir, आज ये ecotourist places are very fragile. They are very fragile and it can be easily damaged if over-tourism happens, how it has happened on the beaches. Now, when we are going into these areas, because specifically Mugala Prashna, whether the government has fixed any time limits on the number of tourists, on the number of vehicles, on commercial activities that is permitted in these eco-sensitive departments, whether you propose to introduce any mandatory environmental monitoring mechanism, you can't say that falls on the regional, this is correct. Garbage, all these things you have to take, form a nodal agencies, because when you are going there, if you are going to do, are you going to ask the environment to together do an audit to ensure that the ecotourism does not lead to environmental degradation? Can you name, if you have done it, can you name at least one legal safeguard that the department has tried to, not an advisory on social media we have seen, Speaker sir, any one normal safeguard that protects specifically ecotourism side from over-tourism in Goa? Speaker sir, sub-question C जे आसा, advisories are being published कित्याक सांगले? वारंवार आम्ही आणि forest department are continuously putting things together for the welfare of the district. At the same time, Speaker sir, we expect a tourist to be responsible when he comes here, including a local, गोंयकारूय, जो tourist नासता. Eco-tourism जेन्ना आम्ही म्हणटा, Speaker sir, we are promoting tourism in these areas. Most of these areas come under forest. So unless we have a policy in place which is stitched with the tourism department and forest department or GFDC, we cannot start doing things which our LOP is talking. But at the same time, Speaker sir, restricted entry, ticketed entry, talking about the rest of the things, wherever these sites are, or what we are doing presently. Coming to this, Speaker sir, advisories, साधे Speaker sir, social media सगळे घालता आम्ही. पावस जालो, नोटिफाईड वॉटरफॉल्स विश्वजितान करून घेतले म्हणून थोडे लोक वाचले. पहिले वर्ष 2022 म्हाका याद जाता Speaker सर, खंयच्या तरी खाणीन बिचोलेच्या कोण तरी भुरगे गेले, एकटो बुडून मेलो. आणि खंय तरी वाळपय 70 तेवटेन थंय सावड्या. हे ज्या सायडीन एरियेन वता आर नॉट प्रोमोटेड बाय टुरिझम, नॉर स्पोकन बाय अस, नॉर स्पोकन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॉर प्रोमोटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. पूण भुरगे ट्रेकिंगाक वता आसतना उदक पळयता, तांकां डेप्थ खबर ना, भितर पानां ती पांयाक धरतली जाल्यार खबर ना, मारता उडी. आनी मागीर जेन्ना मनीस ना जाता त्या फॅमिलीक जितलो कश्ट जाता Speaker sir, तितलो आमकांय जाता एज अ गव्हर्मेंट. At the same time, Speaker sir, we would request when the ecotourism policy comes with whatever our LOP is there, we will invite him also to share his views on how it is. शेवटी ecotourism म्हणपाक रोहन खंवटो एकटो घेवन बसुना. It is the all 40 MLAs who have to contribute towards the policy and the other stakeholders. So त्यांना तुम्ही सगळे तुमचे लिस्ट दिवचे. जाता इतले maximum list we will put it together. Have you fixed any time limit? प्रश्न When क्रमांक will your 3. ecotourism प्रश्न क्रमांक policy? 3. Speaker sir, Speaker sir, खंयची पॉलिसी काडच्या पयलीं हे तुबे मॉल नाका, ते नाका, हे नाका.
भाशा नाका आणि हावजान दाखोवपाक पॉलिसी केन्ना येतली पॉलिसी आता ऑन द फ्लोर ऑफ द पॉझिटिव्हली लुक एट द पॉलिसी हांगा पॉलिसी काडिल्ली जाय माय गांवार वचून रस्त्यार वचून पॉलिसी म्हणून फॉरेस्टा भितर आयलो without getting into any sort of mechanism, just on social media campaign. This is not a legal safeguard. प्रश्न विचारला ताणें उत्तर दिवचें म्हज्या ताज्या प्रश्नाचो ताणें उत्तर दिवचें एडवायझरी दिता आमी हे घालता रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट मागता रिजेनरेटिव्ह टुरिझमाचेर उलयता आमी विच कन्सर्न एनवायरमेंट सोसायटी एंड द पीपल इन द कम्युनिटी आनी कितें करूं प्रश्न क्रमांक 3 हांव 3C घेता बट सकाळीं तुवें सांगलेलें मिनिस्टरांगे बिहेवियर हेजेर आनी आज परत हें जाता तुवें हेजेर एक्शन घेवपाक जाता मॉर्निंगूय तुवें सांगिलां तुवें मॉर्निंगूय सांगिलां आनी आज परत सेम क्रमांक काय रिस्पेक्ट करता आयज 3C घेयल्या कितें गो बोवाड माताय 3C खंयचो रे 3C Speaker sir, answer as per uploaded on the computer sheet. Speaker sir, also Unity Mall'acho issue it has a lot of hidden illegalities, Speaker sir. The principal district court recently squashed off the construction license issued by the Chimbal village panchayat, deeming it invalid from unlawful orders of the BDO and the DOP. Speaker sir, point of order. Court struck down Corona construction license. सरकाराक सांगला सारखे तुटीन ते कंस्ट्रक्शन लायसन्सची फॉलोअप करून घे वी हॅड ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू अपील और वी हॅड ऑप्शन ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस स्टार्टिंग मुख्यमंत्र्यांनी डिसाइड केले की इमोशन्स आणि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वेर टेकन इनटू कन्सिडरेशन आय डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू द लिगॅलिटी ऑफ द थिंग हियर ताका जाल्यार सुरवात करून हांव सोंपयतलो पूण हांगाच्यान ते जेन्ना सुरवात करता कोर्टाची भाशा हांगा मिसइंटरप्रेट करची न्ही म्हजी रिक्वेस्ट कोर्टाची भाशा हिंग केली म्हूण म्हाका दिसता हिंग कितें उलोवपात न्हू आमच्यांनी This is the house, no? Why are you objecting me before I speak, Speaker sir? Speaker sir, I'll continue kota. BDO आणि DOP जे हे अप्रुवल दिल्ले, डीम्ड अप्रुवल दिल्ले, तेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आसली, ती जाल्या की जालना जाल्यार आमकां खबर ना. This wasn't just an oversight. Illegal developmental activities on sensitive wetlands, mangrove land prompted urgent work order notices. Point of order. स्पीकर सर ज्या विशयाचेर आमी जेन्ना प्रोजेक्ट शिफ्ट केलो डायरेक्टली गव्हर्मेंटान जेन्ना डिक्लेअर केले म्हाका दिसता त्या विशयाचेर फर्स्ट सप्लिमेंटरी जे येता I draw the attention of this house to letter number 385 DEV 25. एक मिनिट थांब तुम्ही प्रश्न जो पळय विचारलो आता रिगार्डिंग युनिटी मॉल आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की तो विषय सोपलो आणि त्याचे डिस्कशन तेजेरी क्वेश्चन जाता सोपलो तेजे क्वेश्चन जाता सोपलो ना तेजेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जाता देयर इज अ लेटर दैट इज एड्रेस्ड टू द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी ऑफ विलेज चिंबल इट इज स्टेटेड that the Unity Mall and the Prashashan Stamp projects will be shifted to another site away from Chimbal. This letter aha inga and it is dated 29 January 2026 which is coming from the Director of Tourism. However, the letter does not state that it has been issued with the approval of the government or the cabinet or the competent authority. My specific question, can the Honorable Minister place before the House the cabinet decision, the government order or the file approval authorizing the shifting of these projects? Joint question. Speaker sir, जेन्ना हो विषय जालो तेन्ना इश्यू लिगॅलिटी वायज हांव परत म्हणटा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स वेटलँड ऑथॉरिटी सुरवात खंयच्यान जाली स्पीकर सर सुरवात जाली की बफर झोनान प्रॉपर्टी येता दाव्यान कन्स्ट्रक्शन उजव्यान कन्स्ट्रक्शन मदीं ही कुडको थंय सुरू जाली थंयच्यान सुरू जाल्ली केस मागीर आयले की रोहन खंवट्याची प्रॉपर्टी आसा हांवें सगळी तुमकां दिली ताज्या मागीर तांणी सांगली झोन ऑफ इयर करून दाखोवचें आमकां नाल्यार त्रास जातलो म्हूण रस्त्यार आयले मुख्यमंत्र्यान आदेश दिलो लास्ट वीक ऑफ जानेवारी 4 दीस आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक
इन्स्पेक्शन करून वयल्यान बारीक सगळें जाय ताका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस ड्राफ्ट वन जातूंतल्यान तांचे लोक आशिल्ले तांची आदोगाद आशिल्ली तांचो हायड्रोलॉजिस्ट आशिल्लो सगळे आसले पूण सगळे जातकर स्पीकर सर वेन इट केम टू नो दॅट वी वे 386 meters अवे फ्रॉम द बफर झोन इन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स नवो नॅरेटिव्ह जालो आमकां नाकाच आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हांवें म्हणिल्लें हांकां एज्युटेशन करपाचें आसा मोलाचो न्हय हो मोल प्रायम मिनिस्टराचो एकता मोल कितें संकल्प आशिल्लो स्पीकर सर संकल्प आशिल्लो की 28 states 8 union territories एकता मोल सगळ्या कडेन जावचें 40 एकता मोल आमचे सगळे देशभर आयले इन्क्लुडींग ऑपोजिशन स्टेट्स तातूंत आमी आमची वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आमचे GI टॅग प्रोडक्ट सगळे प्रमोट करचे लोकल आर्टिसन्साक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो सगळे देशाचे पदार्थ ईच स्टेटीन डिस्प्लेक आसचे हे विचारधारा घेवन एकता स्तंभ एकता कुंड हे सगळे लास्ट टायम उलयलें हांव परत रिपीट जावचो ना पूण एक बरी संकल्पना युनिटी दाखोवपाची इन डायवर्सिटी वॉज दीस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म आनी हे जातलेंच ते मुख्यमंत्री कडेन खंय उलोवन ते करतात सेपरेट चिंबला गांवाची ही पाया पलट जातली आशिल्ली हांव आजूय म्हणटा आनी राजकारण नाशिल्लें न्ही स्पीकर सर जाल्यार चिंबल्या पुरते चिंबलाचे लोक उलोवन उगी रावतले आशिल्ले आज चिंबलाचे लोक सांगचे नाशिल्ले आमी मिराबाग येता सगळे चिंबलकार येवन रावतले आमी बोवाळ करतले हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां हाज्या फाटल्यान राजकारण आशिल्लें ते आज तुका प्रूव जाता कमिंग टू दीस टॉपीक ऑफ वॉट आवर फ्रेंड वेंजी हेज बीन आस्किंग स्पीकर सर ज्या दिसा मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें एक सादें लेटर इमिजिएटली प्रिंसिपली अप्रूव्ड बाय CM एंड मी वॉज गिवन आनी तातूंत बाबा जनरली एज गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आमी कॅन्सल केलो शिफ्ट करता म्हणून लेटर दिलें इट्स अ गव्हर्मेंट लेटर घरच्या लेटरेटीर बरोवन दिवनाशिल्लें ताज्या मागीर परत जालें आमकां GADंतल्यान प्रशासन स्तंभ कॅन्सल जाले आनी टुरिजमांतल्यान एकता मॉल कॅन्सल जालो ह्या सायटी वयल्यान सांगा मुख्यमंत्री तरी लोकांचे आयकून तांची भावना समजून जरी लॉजिकली सारखे नाशिल्ले तांचे इमोशन्स आनी सेंटिमेंट समजून ते लेटरूय दिले आमी थंयच्यान काडपाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे लेटरूय रिफंड मागपाक पंचायती कडेन दिलें पंचायतीन आमकां उत्तर दिलें जो पर्यंत ते बॅरिकेड आनी तूं रिस्टोर करना तितले पर्यंत आमी तुका परत तुजे 1 कोटी रुपया परत दिवचे ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे आतां जो पर्यंत आमकां नवी सायट मेळना वी कॅनॉट शिफ्ट दोज थिंग्स ओवर देर ताज्या खातीर ते उरलां नवी सायट आयडेंटिफाय जाना फुडें सगळें शिफ्ट जातलें लँड रिस्टोर जातलें जे मुख्यमंत्र्यान जें सांगिल्लें स्टँड्स एंड वी हॅव गॉन विथ दीस आतां नवो जेन्ना एरिया येतली स्पीकर सर तो कॅबिनेटाक जेन्ना वतली will take care of all considerations that Bag Venzi ata ulayta. But administratively we have gone out. We have already taken a government decision. Government decision घेवन already तांच्याकडे refund मागलो. नवी सायट पळोवपाची प्रकल्प चालू केली. आनी कितें जाय? आता हाजेरूय राजकारण एक राजकारण जालें बंद करपाचें. प्रायम मिनिस्टरचो एकता मॉल बंद केलो आनी प्रायव्हेट मॉल नाशिल्लो हो. आनी आता परत नेक्स्ट विचारता कॅबिनेट तुमकां नवा लँडाचेर दिता तुमकां. स्पीकर सर हांवें मागलोलें स्पेसिफीक कॅबिनेट डिसिजन गव्हर्मेंट ऑर्डर आय स्टील वॉन्ट दीज डॉक्युमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुवें म्हाका दिचे आनी तुवें गेल ना जाल्यार गेल ना म्हणून सांगचें आनी नाजाल्यार हे हाऊस काबार जावचे पयलें तुवें हें कॅबिनेट अप्रुवल हाडचें सो दॅट दीस इज वन्स एंड ऑल फॉर ऑल इट इज शिफ्टेड. नाव माय स्पेसिफीक सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. बाब आता जे पळय उत्तर दिलें न्ही माननीय मंत्र्यांनी की तो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट आसा एक स्पीकर सर एकूच मिनिट एक प्रोजेक्ट कोण कॅबिनेट ऑलरेडी ते सगळो प्रोजेक्ट कॅन्सल केले कितें उलयता दुसरे कडेन शिफ्ट करतले आनी ते शिफ्ट करता तेन्ना नवे येतले न्ही रे बाबा तुम हाल कित म्हटले तुमगे हो डायरेक्टराक ट्रान्सफर मातले आणि तुम म्हटले की बाबा दिस लेटर इज नॉट व्हॅलिड. वंडर ऑफ गोवा स्पीकर सर तुमगे कित गॅरंटी आहा तुम जाय तेश कोताय ओय मागीर तूं कॅबिनेटार डिसिजन घे न्हू तेक बाबा थिंग हाल भायर मारले तेण गेलो म्हूण डिसिजन आसोता तेका खबर आहा वो घुसपाला स्पीकर सर आणि आपल्या भशेन आठवो वंडरच जाला कॅबिनेटार डिसिजन घ्याय आणि लोकांक क्लियर कराय न्हू स्पीकर सर एक्सक्यूज मी एक तर तेका ऍडमिनिस्ट्रेशन कळना ना जाल्यार तो घुसपट्टा कारण गव्हर्नमेंट आमकां ऍडमिनिस्ट्रेशन कळना मरे तुका कळटा जाल्यार तूं इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुका क्लियर एश्युरन्स दी की हे जाल ते फायनल इन टू कॅबिनेट अप्रुवल लागना. You do not have to take a decision.
स्पीकर सर, जेन्ना मंत्री सायन मारता फायलीचेर, मुख्यमंत्री सायन मारता, ताज्या उपरांत म्हाजो डायरेक्टर ते लेटर इश्यू करता. ओके. तीच फायली आमकां कॉपी जाय. तो कित्याक जाय? ती फायली आमकां कॉपी आमकां प्रेझेंट कर. स्पीकर सर, मातशें आमच्या हॉनरेबल MLA सांगूंक सोदता, देर वॉज नो कॅबिनेट डिसिजन कितें घेतिल्लें? डिपार्टमेंट ऑफ IT shifted, gave land to Department of Tourism. That was a cabinet. Department of Tourism decided to go with the Unity Mall, and that was not a cabinet, that was an administrative approval which we went with and got scheme from the center. आज administrative approvalच्या माध्यमातल्यान मुख्यमंत्र्याच्या अप्रुवलान we have cancelled it. आता कसली कॅबिनेट? आता जेन्ना नवो प्रोजेक्ट येतलो, जेन्ना युनिटी मॉल नव्या जाग्यार वतलो, अगेन इट विल बी अ administrative decision, but the land which we identify will be a cabinet decision. फक्त ताका सांगता. स्पीकर सर, स्पेसिफिक सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. The plan of the unity, joint हा question तो. the plan of the unity mall. तो प्रोजेक्ट एक्झिस्टन्सा येयना तेजेर डिस्कशन करपा जायना आनी. अरे तो प्रोजेक्ट तू शिफ्ट मुट न्हू. कितें स्पीकर सर? उलयलो पळय उलोवपा दिले. दुसऱ्या सप्लिमेंटरी मातशें जॉईंट हा जॉईंट. Speaker sir, I would like to place on the table of the House the letter written to the Panchayat asking for that refund of 1 lakh. आणि पंचायतीचे correspondent. माननीय मंत्री आमकां सांगपाक जाय जेन्ना तो उलयता की युनिटी मॉल यू आर गोइंग टू कंटिन्यू. एलओपी ऐकून घ्या. तुम्ही किती करता जाणा सगळ्याक सांगता हांव. पाच जाण तुम्ही एक क्वेश्चन घालता, एक घेवपाक रायट आहा, एक बीएससीन उलयल्ले आणि मागीर कितें करता प्रत्येकाक 3 सब क्वेश्चन आमकां घालपाक दिवपाक एकच उलय. 21 कोटी रुपया तुम्ही इफ यू लुक एट द मनी ट्रेन मातशे बोस रे मातशे सुसेगाद मातशे बोस हांव क्वेश्चन इन जावन दी. 21 crores has been spent, out of which, Speaker sir, if you look at Annexure A, 3.5 crores was paid to 2 consultancy firms, MS Fourth Dimension Architects and MS Apaisis Studio. Magi structural stillac 11 koti 63 lakhs modille asa. And this is claimed by the agency to be paid after verification. Speaker sir, आता हे स्टिलाचे कितें जातले? Will it rust? Where is it? At the site? Where is it? Speaker sir, there is something that the minister also has not given us specifically, because this has public importance. Because people were not taken into confidence. My very pointed question to you: when you all have spent almost, Chief Minister and modle 25 koti modem, त्याच लागून प्रश्न चालले. You have spent 21 crores. एक minute, Speaker sir. Now you describe this Unity Mall. You describe this Unity Mall as a central project, correct? It is how it is done. You are creating an impression as if centrally sponsored scheme. Now there is a growing concern, Speaker sir, among the people that whether this is a grant-based scheme. How much, Speaker sir, funding for this project? It is about 201 crores that is being approved. So whether funding for this project is a direct grant from the government of India or whether this is a long-term loan arrangement for 50 years is what I've heard. So the state government is also putting its money in it. So Speaker, if this is a loan-based arrangement, why is the government just projecting it as if this is a centrally projected subject? आणि ये जे 21 कोटी रुपया जे पड 21 कोटी रुपया 21 crores उलय. Annexure very clearly have expenses line up केले. List of expenses ताणे जे म्हणल्यार total payment done till date is 7 crore 10 lakhs 59,900 only. ताज्या मागीर स्पीकर सर बॅरिकेडिंग केले, मशिनरी मोबिलायज केली. 8 जुलै 2025 वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली. 28 डिसेंबर 2025 आम्ही काम हांगा सायटीर बंद करचे पडले. पूण ह्या 5 म्हयन्यान स्पीकर सर the contractor has claimed that in his house, in his workshop in Gujarat, he has taken steel for fabrication, which is a part of the RCC structure, which is a part of the beams and part of the structural design. जे ताणे थंय घेतलें ताजो क्लेम आणि वो क्लेम ताजो आसा स्पीकर सर 11 crore 63 lakhs 51,389 क्लेम. दुसरो स्पीकर सर वो 1 रुपया पे जाल्लो ना. ताणे वो एस्टिमेट घाल्लो जो आसा, लेट मी टॉक. ताणे जो एस्टिमेट घाल्लो आसा स्पीकर सर
under the director, along with PWD and everybody as a committee, unless we inspect this, nothing is going ahead. No payment will be made, number one. Number two, Speaker sir, ताणे म्हणलें म्हाका की हे शिफ्ट जातले काय म्हणून. हे स्टील वॉट डिझायन हेच संकल्पना चेंज करपाचे आमचो प्रयत्न आसा. ताज्या खातीर सगळो डिझायन एवरीथिंग will remain the same. Only location will change, which we are talking to Honorable CM for the site to be identified. Third, Speaker sir, हो आमचो जो स्कीम आसा, come under scheme for special assistance to states for capital investment 2023-24. शिंदीकाळ उल्लेख माननीय आमदार वेंजी वेगस. Speaker sir, inclusive implementation of Seafarers Welfare Fund Society Old Age Benefit Scheme for 75 years old seafarer would want to bring to the attention of the House regarding the newly announced Old Age Benefit Scheme for 75 years by the Seafarers Welfare Fund Society, providing one-time support of rupees 1 lakh to Indian seafarers who have completed 75 years with effect from 1st of January 2026. We request the Goa government to advocate to the Shipping Ministry, and as requested by the GSAI President Bob Frank Vegas, which is to voice, and as they are the voice of the Goan seafarers, who would want this scheme to be extended to all existing seafarers who are above 75 years, plus to the widows of the seafarers. The government should form a committee to make a representation to the SWFS and support our seafarers community. The steps the government would want to assure. एक scheme येलो हा Speaker sir, 70 आणि 5 वर्सां जे कोणाक 1 तारखे जानेवारीचे 2026 काबार जाता तेका. Our request is all those who have also completed, म्हणजे जो 76 77 थोडे जाण आहाय ते तारवटी all over India, plus तेंगे बायल आहाय widows. आम्ही हे propose करू जाय. GSAI नी propose केला. आम्ही propose करू जाय, requesting the government just to form a committee to propose this. मुकावेल decision तेंगेले. Just want an assurance that you will form a committee. माननीय आमदार दिलारा लोबो. Speaker sir, I would like to draw the attention of this House towards the growing fear and anxiety among the residents of my constituency and full of Goa regarding the non-provision of basic amenities such as water and electric connections against their EHN/bifurcated numbers. Despite completing the required formalities and obtaining their EHN numbers, many families are still deprived of essential services like drinking water and electricity. This has created serious concern and uncertainty among the locals. EHN numberank अजूनही electricity and water connection मेवना. All the JEs and AEs are saying 2006 चे पहिले हा तेच करचे म्हणून. ऑलरेडी बजेट स्पीचीन मुख्यमंत्र्यान मांडला, मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिला की हातूंत आपण लक्ष घालून करून दिता. या असेंब्ली सेशन जावचे पहिले सोपचे पहिले मातशें हे करून लोकांक बेसिक एमेनिटीज दिवचे सर. Speaker sir, there is fear and anxiety in the minds of people pertaining to Walwanti and Bicholi River, causing flooding, especially during monsoon season, and people put into hardship. The Walwanti River is one of the important tributary originating from the Western Ghat mountains of Sattari and Bicholim Taluka. Faces numerous problems due to development activities like haphazard sand mining, use of explosive for killing fishes, washing of clothes, releasing of untreated sewage water, dumping of garbage, thus hampering the smooth and clear flow of water as this river joins Mandavi River after covering distance of 21 kilometers to Sarmanas Pilgaon. On many occasions during monsoon, the river was flooded at the villages at the bank of river, namely Karapur, Wathade, Vauti, Pilgaon, Kurchire and Bichulem, was completely flooded, and government machinery along with the
Disaster Management Authority has to press to work on war footing to save the life of the people and protecting the houses. This is mainly due to the continued deposition and non-biodegradable substances found in the river. Therefore, there is urgent need to desalting of Walvanti and Bicholim River to avoid future disaster to the public. In the view of above, I hereby urge the Honorable Chief Minister to kindly look into this matter and desilt the river to prevent flooding in the future war, putting and clear fear and anxiety from the mind of people to save the life from flooding of the river. Speaker sir, माननीय मंत्र्यांनी ॲश्युरन्स दिवचे सर 7 वर्सां जाली हेजे डिसिल्टीक जावना स्पीकर सर. ना तो नोटेड. स्पीकर सर, WRD मिनिस्टर आहाय ना हांव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन जे आसा हे सी गेल्ले आसा म्हाजे कडल्यान ह्या फावटी करून घेवपाक. माननीय आमदार युरिया लेमाव. Speaker sir, this is to draw the attention of the House to the long pending issue of compassionate appointments under the state government. Appointments in harness scheme is to provide jobs to dependents of government employees who die or are incapacitated while in service. The scheme aims to offer immediate financial relief to the bereaved family. It is learned that over 700 cases are pending of compassionate appointments for 5 to 7 years. Steps the government proposes, because a structural problem is that the 10% cap, only 10% Group C direct recruitment vacancies can be filled under this particular grounds. This automatically creates backlog, converts urgency into waiting, ignores the purpose. If a government employee dies in service, the family loses salary immediately, but the government gives job relief after 8 years. This, Speaker, is not compassion. This is procedural cruelty. Hence, there is a need to revise the procedure and give justice to family suffering. Speaker, हो खूप गरजेचो मुद्दो आहा. मुख्यमंत्रीन म्हणचे की you have given this 8 years it is pending. So you kindly look into it. It is a very serious issue. When someone dies today, they have to wait for 8 years to get the job under Group C. Will you come and change the policy and make sure that these people get justice? स्पीकर सर, हेजेर स्टेटमेंट करता मुद्दामून. स्पीकर सर, एका 2 गजाली म्हणजे सरकारान केला हे फक्त पयली 5% रिजर्वेशन आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी आमच्या सरकारान हे 10% रिजर्वेशन दवरले. एक स्पीकर सर, हाजो इनकम लिमीट पयली 3 लाख आशिल्लो म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंट जरी एक्सपायर जालो तरी ताका मेळनासलें म्हणून आमी ते 5 लाखाचेर व्हेले आणि पोस्ट फॅक्टो 2017तल्यान ते लागू केला. स्पीकर सर, तिसरी गजाल म्हज्या सरकारान जी केली ऑनता म्हणजे लायनमॅन आनी येते तांचे लिस्ट रिवायव केला. ताका आमी लास्ट लिस्टान घालिना तर ताका डायरेक्ट जॉब दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जितक्या जाणांची अशा पद्दतीचो मृत्यू जालो त्यांच्या भुरग्यांक आमी डायरेक्टली नोकरी दिली. आतां स्पीकर सर, तितून आनी एक अमेंडमेंट भितर हाडला त्या स्किमींतल्यान जे ऑर्फन उरता म्हणजे सपोज आवय किंवा बापूय एकटोच कोणी आसलो तो एक्सपायर्ड जाला आसत जाल्यार ताजेय लिस्ट आमी वयर हाडला. तुमी म्हणटा तशें आतां जवळपास हे लिस्ट जे आसा पळय न्ही हे 278 आसा. ना टोटल 700 आहे. टोटल केसेस रायट 700. स्पीकर सर, हांकां 7 वर्सां जाली 2017तले पेंडींग आसा. आत्ताच 57 सुमार जॉब जे आसा ते दिवपाक आसा ताका आमी 57 ह्याच म्हयन्यांतल्यान दिता आणि ते लिस्ट रिवायज जातले. पण हेजो कोटाय जो आसा पळय 10%. Some people, Chief Minister, have to wait for 8-9 years. Speaker sir, ते 10% वाढ. स्पीकर सर, फ्रीडम फायटरचे जॉब दिवपा खातीर न्ही 60 वर्सां लागली. आमी निदान एका 10 वर्साच्या भितर नोकरी मेळटा. स्पीकर सर, आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, आमचो प्रयत्न आसा बेगिनात बेगीन दिवची. फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक 60 वर्सांनी आमी नोकरी दिता. स्पीकर 10% कॅप आहा आनी वाडय न्हू मातशें. ताका वाडूंक मेळना डायरेक्ट हो कोटा. Will you give an assurance की जे पेंडिंग आहे ते बेगीन कोतो म्हणतो? 42 जॉब आमी ऑलरेडी रिकमेंड केला. 42 जाणांक जेंची आहा तेंची नोकऱ्याची लिस्ट हांव दिता. पण ताका रेशो आसता, उगीच वाडोवपाक मेळना. इट वील इनजस्टीस ऑन द वेजेर. जाय तसो कोटा वाडूंक मेळना. जे नॉर्मल रिक्रुटमेंट आसता पळय तेजेर फरक पडटलो. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन. हांवें फक्त स्टेटमेंट केला. माननीय आमदार केदार नाईक. Speaker sir, attention of the House is drawn towards grievances raised by the residents of PDA Colony, Pillan at Saligaon constituency pertaining to entry, exit and traditional businesses of residents
affected due to construction of elevated corridor at Porvorim. Also towards the solution for the smooth transition of residents with proper merging and demerging lanes along with the adequate side distance in order to safeguard their convenience and safety. Lastly, the decision regarding development of open space into a roadside amenity and landscape garden needs to be finalized. Steps the government intend to take in this regard. Speaker, sir, Honorable PWD Minister Digambar Kamath was, good enough. He called series of meetings along with his engineers. He was kind enough to have these meetings. My only request की त्यांनी फ्लोर ऑफ द हाऊस हे अश्युरन्स दिवचें की बेगीतले बेगीन त्यांनी सोल्युशन फायंड आउट केला आहे का बेगीतले बेगीन हे एक्झिक्यूट करतलो म्हणून This matter will be sorted. माननीय आमदार जी तारुलकर. स्पीकर सर, विथ युअर परमिशन, सगळ्या मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तुमकां सगळ्या आमदारांक कॉंग्रॅच्युलेशन. 4 वर्सां तुमची सक्सेसफुली आयज तुम्ही सगळे आमदार जाल्ले. सो मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the fact that the fear and anxiety in the mind of the fishermen to the serious difficulties being faced by the fishermen community due to the demolition order issued against their boat sheds and hut located near the shores to store fishing net, equipment, diesel, icebox, and to provide temporary shelter during fishing operation. The step the government intends to take in this regard. Speaker sir, हालीत कितें केलां, पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या फिशरमॅन्स आहात ते आपले व्हडयां खातीर खोपी करतात आनी कायदो चेंज जायत आहा. CRZचो कायदो येयला, कितलेशेच कायदे येतात, पूण पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या जे हे नुस्तेकार फिशरमॅन्स आहा कोस्टल बेल्टाक तांकां खंय तरी डेमोलिशन ऑर्डर्स काडटात, डेमोलिश करतात. सो म्हाका रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज डिपार्टमेंट आहा, CRZ आहा, सो हांकां की खंय तरी तांकां नोटिफाय करपाचें, आयडेंटिफाय करून तांकां कितें तरी एक सर्टिफिकेट दिवची की ते फिशरमॅन्स आनी तांकां खोपी घालपाक एलावड आहा. कित्याक टुरिजम प्रॉपर्टीन ते घालतात पूण टुरिजम मागीर येयला, पूण फिशरमॅन्स जे पयलीं पासून आहात. सो ताका लागून तांकां खंय तरी तुमच्याच प्रॉपर्टीन घालतात आनी कोण तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी वयर कोणाची आहा तो आपले ती खोप फुडें येता आनी ते अडखळ जाता, व्यू बरो मेळना म्हणून तांकां खंय तरी तेंचेर कंप्लेंट घालतात आनी डेमोलिशन ऑर्डर आमचेच डिपार्टमेंटाक हाडटात. सो हेचेर लक्ष दिवचें आनी आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटीची जी खोपी जे व्हडयो दवरपाक प्रोविजन तेंचें केलां तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां लिगलायज करचें. थँक्यू. एश्युरन्स तुमकां सांगपाक सोदता ह्या सभागृहान की फिशरमॅन जे आसा आनी ट्रेडिशनल बेश्टी एक सादी हुंपी आसा एटलिस्ट पंचायती कडेन वचून डेमोलिशन करनाका हांव सांगता. आनी ती टास्क फोर्स आहा तेका ती कमिटी जी काडला त्या कमिटी ते रिप्रेझेंट करतले. ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन त्यो साद्यो खुंप्यो ते बोट आनी बाकी आयस बॉक्स ते दवरता म्हण ते हांव इन्स्ट्रक्शन दिता. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the matter of urgent public importance concerning the safety and dignity of women tourists visiting our state. In recent time, there has been a noticeable incident where women tourists have reportedly faced harassment, particularly in beach areas and other popular tourist locations. Such incidents are deeply concerning and risk tarnishing the image of Goa as a safe, welcoming and world-class tourist destination. Tourism is the backbone of Goa economy and the safety of every visitor, especially women, must remain a top priority. This can create a perception of insecurity that may adversely affect the confidence of tourists and in tune the livelihood of thousands of Goans who depend upon tourism. Steps the government intend to take in this regard. हो खूप महत्वाचो इश्यू आयच्या तारखेन कित्याक बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया युवा जे येतात एज टुरिस्ट तांकां दिसता की गोंया कुछ भी चलता है आनी आमी क्लियर आसा कुछ भी नहीं चलेगा एक्शन जातलें म्हणून. हालींच्या हालीं नवे ट्रेंड सुरू जाला जे युवा भुरगे बिचार वता आनी फॉरेनरां कडेन सेल्फी काडप तांकां तांचे बद्दल तांकां ट्रबल करप हे सुरवात जाली. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन पुलीस डिप्लॉय करून TPU द टुरिस्ट पुलीस युनिट आणि आमचे पुलीस स्टेशन रिस्पेक्टिव्ह पुलिसांनी तांकां एक्शन घेवपाक जे लायले. कंटिन्युअस अरेस्ट हॅव बीन डन ऑन दीस पर्टिक्युलर पार्ट whoever is doing this type of irresponsible behavior.
गोंयचें नांव ह्या लोकां खातीर खराब जावंक शकना. दुसरें स्पीकर सर, आमी TPO कडेन मागणी केल्या, सरकारा कडेन मागणी केल्या मुख्यमंत्र्या कडेन की विमेन कॉन्स्टेबल्स, विमेन पुलीस नंबर आसा तो मातसो वाडोवन दिवचो, जातूंतल्यान सेफ्टी सेक्युरिटी जे पळयता आसतना आमकां मॉनिटर करपाक बरें जातलें. We have taken cognizance of the matter raised by MLA Sankalp Amankar, and we are also in tune along with our Chief Minister to act on this regard. माननीय आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to dumping of garbage on service road to national highways in Santa Cruz constituency, causing nuisance and pollution. Whether the government is aware that some panchayats claim it does not fall in their jurisdiction. Whether the government will physically demarcate panchayat boundaries to the national highways. What plans will the government take to resolve the same? Speaker sir, कितें जाता विलेज बाउंड्री जी आसता ज्यो नॅशनल हायवेच्या सर्वीस रोडाचेर थिगासोर भरपूर लोक डंपिंग करता गार्बेज आनी जाता कितें एक पंचायत म्हणटा ती आमकां लागना, दुसरी पंचायत म्हणटा ती बाउंड्री म्हणटा तेंची आनी अशें करून ती गार्बेज कोणूच काडिना. हांव म्हाजे मागणे आसले गोवमेंटा कडेन की थिगासर एक लायन मारची फिजिकली आनी एके सायडीच्यान मार्क करपाची ही उंची पंचायत जावं तूं मेर्शे, सांताक्रूज, चिंबेल जाल्यार मार्क करपाची, हे सायडीच्यान जर चिंबेल हे सायडीच्यान मेर्शे अशें मार्क करपाचें लायन दवरपाची. कित्याक गार्बेज उंचे पंचायतीन काडपाची ती गमोंक जाय लोकांक, नाल्यार कितें जाता गार्बेज उडयत आसता आनी ही पंचायत म्हणटा ते काडटले तेंचे, ते पंचायत म्हणटा आमची न्हू तेंची, आनी अशें करून गार्बेजीची हिंगासर लायनूच लागता आनी कितें जाता अशें लोकांक त्रास जाता. अशें जावंक ना आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू हे आख्या गोंयान हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आहा. ही लायन कशेय भाशेन मारूंक जाय आनी मार्कींग करूंक जाय. थँक्यू स्पीकर सर, तेन्ना म्हाका इन्शुरन्स दिवचे. I will discuss with the Panchayat Minister because this involves Panchayat Minister also and try to resolve. His point is correct. स्पीकर सर लायन मारपाची गरज आहा आनी हे सायडीच्यान मार्क करपाची, उंचे सायडीच्यान उंची पंचायत, हे सायडीन उंची पंचायत ती, नाल्यार कितें जाता कन्फ्युजन जाता आनी पंचायती सुशेगाद बसता आनी कोण काडिना. माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. House is drawn to the rising anger and helplessness amongst Goa's residents, particularly the elderly in peaceful area. Miscreants are frequently using loud silencer on their motorbike, reviewing engine with switches to produce explosive noise, causing severe public nuisance on our road. I urge the government to treat this as an urgent matter, establish a dedicated helpline for easy reporting, and impose stringent action against such offenders to restore safety. Speaker sir, Minister हाचो नोट घेवपाचो. सर एक ड्रायव्ह आम्ही 1-2-3दा केल्ली आता परत करता आणि तुकडे स्पेसिफिक केसीस आहा जाल्यार हांव गाडी भितर उडोवपा लायता. ओके सारखे त्रास करता असले लोकांक. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I would like to mention the concern over pushing through projects in Goa without environmental scrutiny. Speaker sir, environment impact assessment notification 2006 mandate करता की व्हडले प्रोजेक्ट म्हळ्यार चड करून मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्सांक EC जाय पडटा with mandatory environment impact assessment. Speaker sir, however, व्हडले प्रोजेक्ट शेकड्यांनी कोटीचे प्रोजेक्ट तांकां मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आसतना तांकां मायनर म्हणून क्लासिफाय केले वतात आनी तांचेर ती EIA घेनात. फॉर एग्जाम्पल मिराबागान ही अशी केस जाल्या अशें आमकां दिसता कित्याक 400 कोटी प्रोजेक्टाक मोडिल्ले आहा. आज स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट सांग्यारूय लोक संगमेश्वर देवूळ बुडटलें म्हणून लोक ओपोज करतात. म्हणटकर द EIA would have solved the problem. You all have classified the project from major to minor and circumvented the EIA. हें जावचें न्ही, एक कडेन जालां फुडें जावचें न्ही, सरकारान नोट करचें आनी कितें करतले तें सांगचें. Noted, speakers. Nilesh Kabral. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kakora village in Kepe Taluka due to suspicious construction activity and the reported stacking of hazardous gas cylinders at property bearing survey number 98/6 located immediately next to Chetna Education Society, a special school, and ITI, Speaker sir. This school and ITI caters to children with special needs, and ITI gives training to people, Speaker sir.
it has been brought to the notice that structure is presently coming in the said property. As per local information, the Kuchare Kakora Municipal Council has not issued any permission for such construction. Further, such several cylinders marked CNG only are reportedly stacked at the site. The storage of such hazardous cylinders in the immediate vicinity of school possesses a serious safety risk, particularly for differently able students who may not be able to respond promptly in case of emergency. Considering the potential danger to the students, staff and nearby residents, I urge the government to verify whether the said activity has the required permission and safety clearance from the concerned authorities. I therefore request the government to look into the matter urgently and inform this what steps it intends to take. As Revenue Minister ना Speaker sir, Honorable CM I have already पत्र बरयला, म्हाका तेजो उत्तर येवना अजून. So I am waiting for Honorable CM's उत्तर on the floor of the House or पत्र reply because the apprehensions जे create जाल्ले आसा तो भयानक जालो आसा Speaker sir. स्पीकर सर ऑलरेडी कलेक्टर सावथान इन्स्ट्रक्ट केला ताजेर पे घे म्हणून. माननीय आमदार पुस सिल्वा. Speaker, sir, I rise to highlight the grave concern and anxiety prevailing among the people of Sokoban and Peda in Ambeli village. The retaining wall near the mouth of the Swiss Gate at Sokoban, constructed 5 years ago, has now begun to tilt dangerously. Sir, the collapse of this retaining wall will block the free flow of water coming from various places into the river Sal. If this happens, the low-lying area of Peda Ambeli will face severe flooding, putting homes, fields, and livelihood at risk. The people are living in fear, uncertain about their safety and future of their agricultural lands. I urge the government to immediately inspect the retaining wall and assess the structural damage. Take urgent steps to reconstruct the wall before the monsoon sets in. Assure the people of Ambeli that preventive measures will be taken to avoid flooding and protect their lives and property. Speaker, sir, if timely action is not taken, the people of Ambeli will suffer irreparable damage. I therefore demand that the government act with urgency to restore confidence and safeguard the lives and land of our people. Speaker, sir, एक स्विस गेट हा ते उदक आख्खे पिंपोली, वेल्ली, आंबेली सगळे एक स्विस गेटीन लासून रिवर साला वयता. आनी ते रिवर साला मावता कडेन रिटेनिंग वॉल बांदलें. 5 वर्सां जाल्यां तेका. तें आख्खें टील जालें. हेचो पळ जाल्यार ती स्विस गेट बंद जातली आनी आख्खें उदक भरतलें आनी उदका लेवल रायज जातलो. आतां थिंगा धाकटेसो गांव आहा पेडा म्हूण. तो पेडा आख्खो बुडटलो. सो हांव मागतां हो जाता तितले बेगीन कित्याक 1 वर्स जालें हें प्रोपोजल घ्यायलें आजून तो जालो ना. Speaker, sir, हांव तेजे फोटोय मातशे प्लेस करतां. Sir, I rise to draw the urgent attention of this House to a matter of serious concern regarding the safety of people of Vasco, particularly at the Varnapuri junction and adjoining Varnapuri stretch. There is a growing fear and anxiety among residents and commuters due to the increasing number of accidents occurring on this road. A large number of heavily loaded trucks from the MPA frequently pass through this stretch at a very high speed, creating a very dangerous situation for pedestrians as well as motorists. What makes the situation even more alarming is the absence of speed breakers or any proper traffic measures on this road. The Varnapuri junction witnesses heavy movement of people throughout the day, including school children, senior citizen, workers and daily commuters. Under such circumstances, the movement of heavy trucks at high speed poses a serious threat to public safety and increases the risk of tragic accidents. Through this Ziraur mention, I urge the government and the concerned authorities to immediately intervene and take necessary measures to regulate the speed of heavy vehicles and install speed breakers and appropriate traffic measure mechanism at the earliest in order to prevent further accidents and ensure the safety of the public. I would also like to propose that in the long run, the construction of a flyover at this Varnapuri junction may be the practical and permanent solution to address the growing traffic and security concern. I therefore request the government to direct the NHAI and the concerned official to conduct an urgent inspection of this area and examine feasibility of such project. Speaker sir, माननीय मंत्र्याक हो विषय खबर आसा आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की हाजेर एक इमिडिएट परमनंट सोल्युशन काडपा खातीर एक फ्लायओवर तांणी प्रपोज करचो ह्या स्पॉटार.
this has now become a critical junction, जो वर्णापुरी जंक्शन आसा ते, कित्याक आमी बाकी कडेन आमचे फ्लायओव्हर येता आनी हांगा सगळे येवन हांगा ब्लॉक जाता. ते पयले कशें कोणाचें लक्षान येवं ना ते हांव नको, कित्याक इट इज हीज कॉन्स्टिट्युन्सी एंड बेजिकली ते करून घेवचें पडटलें नॅशनल हायवे कडेच. हांव मान्य PWD मिनिस्टर आनी मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगता ते अटेन्शन घालून हें करपाकूच जाय. ते सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणजे वास्को मुरमुगांव तशे लोक वयता ते नेवी गेटी कडेन स्टक जाता. हाल्ली एक यूथ सुद्धा एक बरो यूथूय थिंगा मेलोलो फाटी एक मोटरसायकल पार्क ट्रक हाडून मारून. सो हे भाशेन ते जंक्शन डेंजरस जाला. तो कितें सांगता सारकें आसा. PWD मिनिस्टर म्हाका दिसता ही वील टेक इट अप इन द एप्रोप्रिएट फोरम. जाल्यार मान्य मुख्यमंत्री नितीन गडकरी कडेन आमचे मान्य नितीन गडकरी कडेन घेतले प्रॉब्लेम. माननीय आमदार एल्टन डिकोस्ता. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issue of general public being charged for application form fees instead of providing them free of cost for various government schemes such as Grey Aadhar, Ladli Lakshmi, Atal Asra. What steps does the government intend to take in this regard to provide relief to the needy, economic weaker sections? Speaker, sir, pois dina asona paile normally forms social welfare schemes ahayo for the people who cannot afford. So तुम पहिले त्यांना 100-200 पैस घेताय. So make it free, no? Give it in all the form मामलेदार deputy free दी त्यांना. तुम त्यांना इथे लाडली लक्ष्मी बाकी all those forms are there. You all are charging them. अरे charge कोताय तुम्ही? You all give them free of. So let the chief minister say make it free. Free कर. Speaker assurance this chief minister free करपा लाय त्यांना. तुम त्यांना पैस पहिले त्यांना घेताय आणि माय पैसे दिताय. माननीय आमदार मेन्शन केल्याने Announce score, make it free, make it free. स्पीकर सर, ताज्या म्हायती खातीर ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आनी गृह आधार हेन फोर्थ म्हणजे जसो पगार मेळटा पळय न्ही तसो दर म्हयन्याक 10 तारखेक कंपल्सरी मेळटलो. हे आज आमी अनाउन्स केला. तू मेळपा सांगता पहिले फॉर्म फ्री कर. आयक मरे, त्या फॉर्माक कितले पयशे पडटा? नाल्यार तुका तू कितले 100-200 300 50 रुपया पडटा. whatever it is, 100 rupees or something, no, make it free of cost. 50 रुपया पडटा. 50 रुपया पडटा. Speaker sir, no, speaker sir, let me clarify. Sir. See, कापराल कित्या पड माता. स्पीकर सर, कापराल पड माता बायलां हाडून दवरता आणि सगळ्यांक फुकट वाटतात. हा फुकट वाट. सगळे आमदार हाडून दवरतात आणि फुकट वाटतात. स्पीकर सर, आमदार स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर हांव मुगे कार्य ऑफ मेक इट फ्री, नो गिव एश्योरेंस. माननीय आमदार विरेश बोरकर. फ्री मरे. पैसे 10 तारखेक वयतात. विरेश बाब. पुरो रे पुरो झाले. विरेश बाब उलया तुम्ही. विरेश बाब उलया. Attention of the House is drawn to the fact that the big casino has been sealed by the government. It has come to the light that the said casino has defaulted on payments to several local tribal vendors, particularly MS Gokuldas Kunkalkar, vegetables and fruits, whose dues amount to rupees 13,57,110 rupees. Apart from this payment, to other local businesses are also pending, which amounts to a total of rupees 1.5 crores. Furthermore, the salaries, PF contributions and other settlements of more than 200 staff members remains unpaid. The steps government intend to take in this regard. Speaker sir, wo jo mudda asa, wo I am revenue minister jo labor point of order. Speaker, point of order. Police complaint file. Speaker sir, point of order. Speaker sir, एकूच मिनिट. खंयच्याय हाजो न्ही पर्सनल म्हणजे कोणाचें नाव घालून तो यूज करचो न्ही म्हणून त्यांनी जे नाव मेन्शन केला पळय न्ही त्यांनी इन जनरल सांगचें कोण लोकांची बिलां पेंडींग आसा ह्याचे ही कांट यूज द नेम सो दॅट यू कॅन डिलीट दॅट नेम. बट यू कॅन मेन्शन ताचे पयशे बट लोकांचे पयशे पेंडींग आसा. यू कांट यूज द नेम. ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लेम. स्पीकर सर, लोकांचे जे पयशे पेंडींग उरल्या जो हो बिग कसिनो म्हणून आसलो आरपोरा हांगा हो सडनली बंद जालो. आतां कितें जालां स्पीकर सर, तेंचें ऑपरेशन चालू आसा दुसरे कडेन, पण ते ऑपरेशन चालू आसा स्पीकर सर तांच्यांनी कंप्लेंट दिवची
म्हज्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक Speaker हांव ताका sir, सांगता ताची रोडान काळजी घे, पयस ताची दिवपा कॉपी दी एका सरकारान सगळ्या जाणांक नोटीस काडल्या हे सॅलरी नोटीस काडल्या ऑलरेडी सरकारान एका अवॉर्ड दिला अवॉर्ड 1 करोड बेस्ट अवॉर्ड दिला या मनशाक अवॉर्ड दिला देड कोटी पेमेंट पेंडिंग उरला कंप्लेंट दिवपा लाय ताचे दिवपा लाय स्टाफाचो पेंडिंग करपा लाय ना मुखेलमंत्र्यान action- ना ना अजून ऍक्शन कांयच घेवन आतां कितले तेप जालो ते बाबडे ऑफिशियली तांकां कंप्लेंट दिवपाक लाय ऑलरेडी म्हाका कॉपी दी मरे म्हाका कॉपी दी दिली स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज अवॉर्ड मेळा या सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता या मनशाक अवॉर्ड दिला यू शुड सी वॉट फोटो इन दिस बिग पर्टिक्युलर कसिनो हे आमचे बरे येयले हे दुसरे भुरगे देड कोटी रुपया हेंगेले बिल पेंडिंग आहे 1.5 कोटी रुपया 1.5 कोटी पेंडिंग आसा जाले नुस्त्याचे इतले पेंडिंग आनी सरकार त्या मनशाक अवॉर्ड दिता हांव फोटो जाय जाल्यार मुखेलमंत्री दिलो एक्झाम्पल अवॉर्ड फंक्शनाक अवॉर्ड दिला स्पीकर स्पीकर सर त्यांची FIR पासून अजून फाईल करूंक ना तेजेर ऍक्शन कशें करतात माननीय आमदार आंतोनियो वास Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Sankwade and the whole Kortali constituency because the water of the age-old natural lake water body at Zuari Nagar is being drained out for construction for mega project by Zuari Industrial Limited. There is a move to convert natural reserve orchard area into settlement zone at serial number 110/1 and serial number 189/1 in village Panjat of Sankwad. Water from the lake can be supplied on the whole of Kortali constituency whenever there is a water shortage. This lake is also proposed to be declared as a wetland as per the draft notification issued by Goa Wetland Authority dated 8/12/2024, Conservation of Management Rule 2017. I request the government to kindly preserve this water body and stop the converting the settlement zone from mega project. Sir, हो आमचो जो लेक आसा सांकवाड हो आमचो हांवें कितले तुका एज अ मिनिस्टराक लेटर केल्ली हांव प्रोड्यूस करता डॉक्युमेंट फॉर द हावस हाजेर ऑब्जेक्शन कितली घातलेली आसा हो आमचो लेक आमकां सेफ करून दवरपाक जाय सर. त्यांनी वेटलँड ऑथॉरिटीचे जे कितें नोटिफिकेशन आहा त्या आधाराचेर आमी ते फॉलो करतले आनी स्ट्रिक्टली अवॉइड करतले. माननीय आमदार अलेक्स लॉरेन्स. Because I draw the attention of the House of long pending demand. The website the Anand Social Security Schemachi has not been designed and not operational, which in turn financial assistance with beneficiaries are made hardship zata. There is a helpline also 888-2988-000. Most of the time this line also is busy. It becomes difficult and attend konkonna. The government intends to take for the website DSS online site functional kurpak. What about aid to applicants to avoid inconvenient and visit? They about district South Goa visit Matai, thenka inconvenience ata. I know the government wants to give all on 10th, but I would prefer e website ahadi social welfare and ती सारकी करची आणि आमकां it's a long pending demand because applicants are there you get applicants who will get directly online. They don't even have to come to the MLA's office. Otherwise you have old people coming to the MLA's office. No doubt. Aaj itli zalo we have CSE centers, we have got online checking systems at home. People are mobile savvy. Children can just check on the mobile, no doubt. So I would request the government to social welfare to consider doing this online. माननीय मंत्री रमेश तवडकर. Of the service provider has been told because this site was in operation, in between it fails, and we have directed the service provider to make it on because we ourselves have not technically fit to do that. Update but is we have opposite. GL आणि बाकीचे जो या सात Update is opposite. Yeah. माननीय मंत्री रमेश तवडकर. Speaker, sir, I lay on the कागदपत्रां table. मांडपाची. Yes. Speakers, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business.
सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.